हरे कृष्णा सगळ्यांके आयच्या रथोत्सव कार्यक्रमाक स्वागत। आता माताजी जातानी जगन्नाथ अष्टकम सूर कोरनो आयचे कार्यक्रम स्टार्ट कोरका म्हणून विनंती करता सच आम्ही। हरे कृष्णा, ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्ण। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन प्रणाम मंत्र सांगत असत। देव देव जगन्नाथा प्रपन्नार्ती विनाशन पाहि मां पुंडलीकाक्ष पतितानां भवसागरे। जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। नमस्तेस्तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमिरांधानां वैकुंठ पथ प्रदर्शक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाबीरी नारी वदन कमल स्वाद मधुपाहा रमा शंभु ब्रह्मार पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे स्वै वेणुं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाबोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसन्दन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे। कृपापरासो जल जलदर्शिनी रुचिरो रमावाणी रामा सुब्रत कमलापलखेरुखमुखः सुरेन्द्राराध्या श्रुतिगणशिख गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथि मिलितबुधेव पतालये स्तुति प्रदुर्भावं प्रतिपादम् उपकर्ण्य सदाया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पराब्रह्मं पीडकुवलय प्लुत्पल्लनयनो निवासिनीलाद्रं निहितचरणानन्त शिरसि रसानन्द राधा सरस वपुरालिङ्ग सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नवयाचे राजं नचन कनकमाणिक्य विभवम् नयाचेहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधू सदा काले काले प्रथम पतिना गीताचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरम् आशारं सुरपते हरत्वं पापानां वितातिम् अपरं यादवपते अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथकष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतशुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद सक्कड माताजी जांका चंद कोन तुम्ही जगन्नाथ अष्टकामा सिंग केलेला असता आणि राधिका भाव माताजीने छान कोण तुमक शिकयला या जगन्नाथ अष्टकामा तशीच जगन्नाथ देवाला सुभद्रा आणि बलभद्रा आणि सुदर्शनाला नमस्कार करताची ತಂಗೆಲಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗಿತಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋರಿಯಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ
जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। रसवती माताजी तुम्ही आसावती कई आसा तुम्ही? हरि बोल। हरे कृष्ण। आज रथोत्सव जत्तस गोत्तस नव बालोत्सव चलडू माला वही गम्मत गम्मत। हरि बोल। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथ रथोत्सव की जय, जय जय जगन्नाथ। हरि हरि बोल। आयचे आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे बालोत्सव कुटुंबाचे विशेष कार्यक्रम रथोत्सवाक पूरा जनांक पूर्वक जानु स्वागत। आम्ही हे कार्यक्रम इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद तांगे चरणारविंदक नमन करताची आणि पूरा गुरुवृंदांक उद्गास करताची आणि श्री श्री राधा कृष्ण चरणारविंद श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र तांगेले चरणाक नमन करताची आणि पूरा मलगडाल आशीर्वाद मागताची आयची कार्यक्रम आरंभ करूया। आम्ही फर्स्ट कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे आम्ही मंगलाचरण प्रार्थने सांगया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी आदे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। अम्मी आजी ಒಟ್ಟು ಜೋಚಾಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಶ್ರೀಲ आमकां ओडिसाच्या रथयात्रांनी म्हणून ಶ್ರೀಲ प्रभुपादान नतील जाल्यारी आमकां ओडिसा फेस्टिवल शिवाय आसता शिवाय आतां जगत भरी फुल्ल आमगेल्या प्लॅनेटान तूं रथयात्रा जाता आसा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आमगे ಶ್ರೀಲ प्रभुपाद. आमी मस्त आभार आसाचे ಶ್ರೀಲ प्रभुपादांका. त्या आभार व्यक्त करूक आमगेल्या बालोत्सवाचे दोग आमगे क्यूट लिटल स्वीट किड्स साईशा आनी रिया मेलबोर्ना देखून जॉइन जाता आसाची ಶ್ರೀಲ प्रभुपादाक गुणगान करूक तांकां आमी पूर्वक जावन हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची स्वागत करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Prabhupada went to America with a trunk of books. He chanted Hare Krishna and we all became quite cool. Prabhupada, we love you. Prabhupada saved us. Chanting Hare Krishna is the process that he gave us. Prabhupada preached in the cities to all of those who listen. So let's all chant Hare Krishna and spread Lord Chaitanya's mission. Prabhupada, we love you. Prabhupada saved us. Chanting Hare Krishna is the process that he gave us. Prabhupada taught us again to eat clean and cool. He told us all we need to know that can be found in his books. Prabhupada, we love you. Prabhupada saved us. Chanting Hare Krishna is the process that he gave us. Prabhupada, a short time he went to Krishna's place. So let's pray for his mercy that we never stray away. Prabhupada, we love you. Prabhupada saved us. Chanting Hare Krishna is the process that he gave. Hare Krishna. Hare bol. Saisha, you are very cute. We love Srila Prabhupada. We love you too. Hare bol. Saisha Riyak, actually it's a midnight, almost late night. Jalari tani alert jawanu. They are participating. All glories to them. Hare bol. आता मी मुक्कार सुया नेक्स्ट प्रोग्रामाक आमगे भागवत पुराण सानज रिती स्टार्ट जाला. आतां ऑर्गनायझेशन इट्स लायक ग्रोईंग एंड ग्रोईंग एंड ग्रोईंग. इनोवेटिव्ह वे आरी सो मेनी थिंग्स आर हॅपनिंग. कृष्णा मर्सी ಶ್ರೀಲ प्रभुपादाला अनुग्रह तशीची आतां नवे नवे प्रोजेक्ट्स आसा इंट्रोड्यूस केलेले. तातूंत आयचे कसन नवे प्रोजेक्ट म्हणून सांगूक आमकां आजी श्रीमती विद्या पै माताजी आणि श्रीमती माया नायक माताजी आमगे लोटसाची तांकां आमी स्वागत करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. तुमकां पुराजना गोत्तस की नेक्स्ट महिने 9 तारीखेक श्रावण मास स्टार्ट जाता आसा. सो आमगेले भगवत पुराण कोंकणी टिमातांनी आमगेलಗೋಸ್ಕರ सुमार कार्यक्रम आयोजन केला. तुम्ही पुराजनान ताजे लाभ घेवका म्हणून विनंती. तशीच ऑगस्ट 18 आणि सप्टेंबर 3 तारीखेक संपूर्ण भगवद्गीता श्लोक पठण करू आसा. तुम्ही पुराजनान तातूंत भाग घेवन कृष्णाला प्रितीक पात्र जावका म्हणून मेगेल विनंती. तशीच काली रेवती माताजीन आमगेले मन आशिल्ले केलो प्रश्नेक चंदकन उत्तर दिला. तशीच आजी माया माताजी वल्लन प्रश्नेक
उत्तर दिताची. हरे कृष्णा माया माताजी. माया हरे माताजी कृष्णा वेदा माताजी. हा मामक डाऊट कसं म्हणारी माया माताजी आम्ही बरेची म्हणा मग आमक पुरा श्लोक गोत असना सो बरे 10 श्लोक आम्ही पठण करूयात की त्या दिवस म्हण येत त्या अशी लिस्ट केला कसला म्हणारे जाल तितली चड जणांना ते आम्ही पठण कोरक आणि ताजे लाभ घेवका मिळल खातीर ते सಣ್ಣ पार्ट केला ಒಟ್ಟು कोरणे म्हण येत तांतूल थोडे जाल्यार म्हण येत विंगडा ಒಟ್ಟು कोरणे तशी म्हण येत मिळल खातीर एक तेच उद्देशान ते तशी पार्ट केलेलं ते. ओके माताजी कळलं? तले आम्ही म्हळ्यारी माताजी. आम्ही एकने आमकां आता फॅमिली वटू सांगता म्हणून इच्छा जाता सो आम्ही आमगेल फॅमिली वटू सांगूयात की पठण करूयात की श्लोक. अयो भारी लायक तशी म्हळ्यार युनिटी स्ट्रेंथ म्हणटा नवे तशी सगळ्यांनी ओटू म्हळ्यार त्या घराची कृष्णमय जातले म्हणून म्हाका दिसता. सगळ्यांनी ओटू म्हळ्यार भारी चांग ताजे लाभ सगळ्यांक मेळटलो आणि आमकां एक ते पळयतना एक नमन्या खुशी जाता की पुराजन ओटू मेळटा म्हणटा आसची सगळ्यांक एक उमेद येवच्या पुरो आम्ही अशी म्हणका आम्ही अशी म्हणका म्हणून अशी म्हळ्यार भारी लायक. ओके थँक्यू माताजी. मागीर अनेक कसं म्हळ्यार केलो जनाक व्हिडिओ फेस करची चिके हें जाता म्हाका स्पेशली म्हाका कशें जाता सो व्हिडिओ ऑन करून दवरका की अथवा बंद करून दवरून आम्ही पठण केल्यार जाता. बदक म्हळ्यार आम्ही व्हिडिओ ऑन दवरच्याक प्रोत्साह करता ती ते म्हळ्यार सगळ्यांक येद्रा दिसल्यार एक उमेद येता एक भक्ती येता आनी म्हणचे एक नमून पळयल्यार आमकां एक भक्ती येता म्हळ्यार खातीर बट तांकां कसलेय अनानुकूलत आसल्यार ऑडिओ दवर येता ऑडिओ ऑन करून म्हण येता पठण करचे मुख्य. ओके माताजी. हा अनेक कसं म्हळ्यार लास्ट डाऊट म्हळ्यार आता आमकां बाय हार्ट याना म्हाका याना आम्ही पळोवन सांगयत नवे की पळयन अशी तशी कसं नाही जाता पळोवन आम्ही हें करून श्लोका हें करयत नवे पठण करूयत नवे. वय वय पळोवन म्हण येता बाय हार्ट म्हण येता पक्कने पळोवच्या अशी बाय हार्ट म्हणच्या कष्ट जाता चूक जाता म्हणून भंय आसल्यार पळोवन म्हळ्यार भारी लायक चूक जायना तेले म्हणचे भारी लायक सो पळोवन म्हण येता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू माया माताजी मेगेल पुरा प्रश्न तुम्ही लायकन उत्तर दिले. हरे कृष्ण. सगळ्यांनी मस्त पार्टिसिपेट करखा म्हणून इच्छा सगळ्याली ताच खातीर दवरला सगळ्यांनी उमेदीन कितले जाता तितले श्लोक घेवन आणि तो भाग घेवका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरि बोल माताजी मस्त धन्यवाद. एक्चुअली आमगे तुमगेल मी तुमगेले क्वेश्चन एंड आन्सर्स कितले फ्लेक्सिबल जातस की मस्त जनाक आमी मागशी करताची भक्तीन तूं मुखार येवच्याक आमगेले डाउट्स न्ही आन्सर जातस कॅमेरा ऑन करेतवे बाय हार्ट सांगेतवे म्हळ्यार कितले सिंपल करतस तुमी. सो श्रावण म्हयन्यान तूं आमगेले भक्ती आय मीन इट शूड बी डबल पुरा जनान प्रोत्साह तुमगेले हंतू श्रावण महिन्याचे श्लोका रेसिटेशन जावो चुडी पूज जावो मस्त सकट ॲक्टिविटीजान प्लॅन केलेलो आसा आमी पुरा जनान भाग घेवया म्हणून सांगताची हांव नेक्स्ट प्रोग्रामा मुखार आसता. तर आमगेले आयचे कार्यक्रम रथोत्सव आमी गंमत कसं म्हळ्यार आजी बाल उत्सव पुरा कुटुंब घरकड वचचे आसा तांगे ते कितें वचका कसन आसा कसन केल्लेले आसता न्ही तयारी आमगेले खातीर म्हणून ते पळोवया. हरी बोल. आता मी पुरा जनाल घरकडे कसन तयारी जाला म्हण पळयताची तांकां एककची तांगेले स्पॉटलायटान तूं दाखयताची एककलाल घर. हरी बोल. आमी व्योमरावाल घरकडे वतसाची तांणी कसन तयार केला पळया कितली चंदकोल श्रृंगार केला रथू आणि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया ग्रीष्मा कामत हरी हरी बोल उत्सव हरी बोल. पार्थ आणि मैथिली सिंगापूर
ಹರಿ ಬೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಲ್ಲರಿ, ವಲ್ಲರಿ ಕರ್ಕಡೆ, ವಲ್ಲರಿ ಕಿಣಿ. ಅಪೂರ್ವ ಭಟ್. कदाचित् कालिन्दे तटा विपिन सङ्गीत तरलो मुदाभिरि नारिवदन कमलस्वाद मधुप रमा शम्भो ब्रह्ममर पति गणेशर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे स्वायवेनुं शिरसि शिखि पिच्छङ्कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचर काटकशं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे बोधिस्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूरसेववसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी राम स्फुरद मलपान् केरुहमुख सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगणशिखगीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन हरि बोल, जय जगन्नाथ.
रसवती माधवी माताजी मक्या रथोत्सव मळारी या पळयताना या मस्त रथ चेडुवान रेडी केलेला तांगेला जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्रिएटिव्ह जावन तांणी विग्रह केलेला पुरा पळयताना म्हाका सान आसतना गांवांतू तेर पळयलेले म्हाका उडक आसता आस व्हड तेरू सान तेरू भांडी पल्लंकी उत्सव लाल किर्देवा बैसोन उत्सव करचे या पूरा म्हाका उडक आसता आस कितले पुरा गम्मत गम्मत नवा वै माताजी तेरू कार्तिक पूनमळा कसन गम्मत तांतू म्हाका आनीकी गम्मत म्हळ्यार रथ तांचे त्या फाल्ली पंतर जल्लरीची आमी रेडी आशिल्लीची उठोन रथ तांडूक त्यांच एक्साइटमेंट हांवें चेडू आले मात्र न्ही आनमालांतूय पळयत आसत आनी कितले दिवस दुखून हे रथ तयार करतसची कितले उत्साह तांगेलांतू हरी हरी बोल माताजी हरी बोल जय जगन्नाथ वै रसवती माधवी माताजी उत्साह तेर तांच्यान मात न्ही तांकश्य चेडुवा आनी आनम्मा ಒಟ್ಟುಕೋರ್ನು ತೇರು आणि श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आणि सुदर्शन चक्राला विग्रह करच्यांतू तांकां उत्साह कितले दिवस दाखून तांणी प्रयत्न करतासची आणि आज पळयला ते चंद दिसता तेरू जगन्नाथाल विग्रह पुरा आता त्या तेर तांच्या वच्चे पशी पुढे आम्ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आणि सुदर्शनाला प्रणाम मंत्र सांगूका आमगेल सन्न चेडुवा पार्थ कामत मैथिली कामत रूही नायक आणि अपूर्वा भट्ट रेडी जावन राबल्यांची आता मी तांकां पळोवया प्रणाम मंत्र सांगता तांणी देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन मां पुंडलीकाक्ष पतितानां भवसात् जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्धा परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानतिमिरान्धानां वैकुंठ पथ प्रदर्शक हरि बोल चंद कोर्नो प्रणाम मंत्र मैथिली कामत पार्थ कामत रूही नायक आणि अपूर्वा भट्टाना सांगिला मस्त धन्यवाद तांका आणि तांगेल आनम्माक हरे कृष्ण जगन्नाथाक मस्त खुशी जावन आसका आणि प्रणाम मंत्र सांगिला ऐकून या चेडुवांक पळोवन म्हाका खुशी जातास तांणी पुरा या सान प्रायरीची शिकतासची मक्क सान असताना जगन्नाथ म्हळ्यार कोण म्हणू गोतना आशिल्ला जाल्यार आत्त इस्कॉना येवन कृष्ण भावनामृतांत येवन श्रीला प्रभुपादाल अनुग्रहान आमकां पूरा जगत या देव जगन्नाथ म्हळ्याल ಬಗ್ಗೆ पळोवंक एक अवसर मेळ्ळलो म्हाका इस्कॉन अंतू जगन्नाथाल परिचय कशी जाल्ल्या म्हळ्यार ताका एक चंद प्रसंग आसा एक दिवस सॅन फ्रान्सिस्कोंतू श्रील प्रभुपादाल शिष्य मालती माताजी तांणी एक शॉपिंग स्टोर्स वतना थंय तांकां एक सन बॉम्बे मेळ्ळा 3 इंचाच्या ते तांकां मस्त विचित्र दिसला ते पळयताना तांकां ह्या भारताचे एक कसं की असू पुरो म्हण लेखले तांणी काळो तोंड ओडोड दोळे राऊंड हात अशी कोण रबिल्या बॉम्बे पळोवन तांणी ते बॉम्बे घेवन येता थंय दाखोवन आणि
श्रील प्रभुपादाला वचून त्या दाखयताची ते टेबलार दवरली कुडले ते बॉम्बे श्रील प्रभुपाद मस्त भावूक जावन त्या बॉम्ब्या पळयताची तांगेले हात नमस्कार करून दंडवत नमस्कार घालताची देवाक. तेन्ना या शिष्यांक मस्त आश्चर्य जाता, अरे या कसं असतली या बॉम्ब्या. आणि तांणी निमगिताची स्वामीजी या कसले अशी नमुना एक विचित्र या बॉम्ब्या म्हणून. तेन्ना श्रील प्रभुपाद सांगता की अन्नी जगत्या देव जगन्नाथो तुम्ही तांका हांग हाडला अन्नी स्वयं श्री कृष्ण अज्जे ओटू आणि दोन्ही बॉम्बे सुकामू तुमगे लागी ते त्या बॉम्बी मेळ्यार घेऊनच हव्या तुम्ही म्हणताची. तेन मालती माताजी तांगेल बामून श्याम सुंदर प्रभू लोटू वचून त्या स्टोर्सा कपास वचून तैद कुंता बलभद्र आणि सुदर्शनाला बॉम्बे घेऊन येताची. आणि तांका श्रील प्रभुपाद दवरन म्हणता की अन्नीची जगन्नाथ बलदेव आणि सुभद्रा श्रील प्रभुपादाला मुखार सुनू श्रील प्रभुपादाला आदेशारी तांणी ताजे विग्रह करताचे 3 फीट व्हड विग्रह करताची मागिरी आराधन करूक आरंभ करताची. तशें जावन आमी पळयत की आज जाल्यार आमी या वर्च्युअल बॅकग्राउंड झुमांत वट्टू जावन या श्रील प्रभुपादाला अनुग्रहा निमती आमके जगन्नाथाला बलभद्र आणि सुभद्राल महिम कळलेला आसा आणि ताजी रथयात्रा फेस्टिवल आमी ओटू जावन सेलिब्रेट करता आसाची. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. हरि बोल. आज पुरा जन खंय आसाची रथोत्सवांतू राईट. रथोत्सव म्हळ्यार कसं तेरू तांचे संभ्रादान आणि मस्त शांतय असता ताजे ओटू खेळ खेळूकय असता न्ही वा. तांतूय आमकां 2 दिवसा फुडें आमगेले श्रीमद भागवतम क्लासांतू आदरणीय हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभुजीन आमकां सांगून दिल्लेलें आमगेले फोकस रथोत्सवांतूय खंय आसका म्हणलेलें गम्मत वय जाल्यार देवाल वेरी आसका म्हूण. तशीची आमी देवाक जगन्नाथा वेरी मनन करताची एक सन खेळ खेळया वे. रेडी वे पुरा जन. हरि बोल. चेडू रेडी वे खेळ खेळूक. गिव मी अ थम्स अप. हरि बोल. आता मी कसं करता म्हळ्यार स्पिन द व्हील. ओके. आता रॅन्डमली हांव एकला नांव आपयता ऑनलायनांतू आनी तुमगेल नांवार व्हील रोटेट करता गुणेसिता. हेमा मातची रेडी आसवे तुम्ही. कसन करचे आम्ही तुमगेल नावारी व्हील गुण येताची मग त्या व्हीलान कसं नसत त्या करचे. अच्छा येतं जाल्यार करता. ओके माताजी. फुल इट्स ऑल टू डू विथ जगन्नाथ. ओके. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. स्पिन करता माताजी. अच्छा कशी खाली ते हे करते. हां. हरि बोल. Hari bol. The carpenter who carved the deity of Lord Jagannath. I don't know his name. हरि बोल. ओके माताजी. कोणाका सांगता वा. विश्वकर्मा के नाइट ड्राइव वल्लरी. ओके वल्लरी. विश्वकर्मा. हरि बोल. ओके. विश्वकर्मा. जय जगन्नाथ. आता माताजी तुम्ही अनेकला सिलेक्ट करा माताजी. हेमा माताजी तुम्ही कोणाक चूज करता ग्रुप पार्टिसिपेंट्स दाखवून. अच्छा श्यामला माताजी. श्यामला माताजी. जय श्यामला माताजी. श्यामला माताजी. हरे कृष्णा. श्यामला माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. म्हाका आमगे ते इथे विग्रह आशिल्ले महाजेचे रुखाचे आमगेले
नेबर एकल्यान दिवन ते आमगे ते आशिल्ले आमी ताका पूज करता आशिल्ली ती आतां एकजणाले सुपर जाले सगळे आशिल्ले आकाश माताजी आजी आली वीर तुमगे ते आयला आजी जाल्यार आतां म्हाका आतां नांव कोणी केलेले कन्स्ट्रक्शन त्या पुरा पळय माताजी तुमकां कसन कच्चे येता म्हणून विंगड आसन तो प्रश्न विश्वकर्मा फुडले ह्या नव्हतं अरे बोल स्टार्ट करता माताजी आम्ही गुणेसिताची हरी बोल माताजी तुमका जगन्नाथाले रथा नाव सांगका म्हण असं नाव मेमरी उणजेला म्हाका हुडगासना सडन निंबितन म्हाका हुडगासना ओके ऑडियन्स पोल करूया माताजी ऑडियन्स हेल्प करता पोल करूया ते बेटर हां वय ऑडियन्स पोल हांव करूया तुवें वय सांग हां प्रार्थना हां सांग नंदी घोष कपिलध्वज नंदी घोष कपिलध्वज ओके हरी ओ नंदी घोष करेक्ट आन्सर वेरी गुड हरी बोल प्रार्थना हरी बोल ते तुमगे उत्साहान पार्टिसिपेट केलेला आम्ही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हेमा माताजी आणि श्यामला माताजी जय आता मी नेक्स्ट बसूया आम्ही हंतू आज आता मी हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजींक तांकां आमी स्वागत करूया तांणी आमकां आमगेल्या भागवत पुराणांत तांणी रेग्युलर स्पीकर आसाची तांणी परमपूज्य श्री जयपताका स्वामी महाराज तांगेल शिष्य आनी आमकां मस्त रितीर तांणी अनुग्रह केल्लो आसा भागवत पुराणांतू आमकां मस्त रितीर इन्स्पायर आनी केल्लो आसा सो माताजी प्लीज आमकां एक थोडे तुमगेलो अनुग्रह जाय आमकां थोडे 2 उत्तरान आमकां तुमगेलें एक वचन दिया माताजी हरे कृष्णा सकड़ा भारी चंद हरी बोल पूरे जन हरी बोल पूरा चढ़वाना भारी लायक तेरू केला या म्हाका पळयतना म्हाका उडगास येता आमगेल सांदपणारी आमकां तेन्ना टीव्ही आनी कसले नाशिल्ले आमी तेरू शारदा उत्सव घरकडे शारदा पूज करचे तेर करचे जाल्यार आमगेल तेरू विंगड म्हण आशिल्लो तशी तेर करची म्हण तुमकां चेडूंक आमी हांव सांगता म्हण लेखता जाल्यार टायम आस ना की कशें म्हळ्यार आमगेले फुडें बॅकयार्ड म्हण हितल म्हणटाची हितलांत नारळा रूख आसा कोकोनट ट्री ते कोकोनट ट्री देखून सान्न बोंडी सान्न कोकोनट अशी झोण पडटा तेन्ना आमी ते 4 बोंडी दवरचे ताका इक्वल लेंथ सारणीवीर म्हळ्यार नारळाचे झाड म्हणतात पळय ते 4 इक्वल सारणीवीर कट करून स्क्वेअर करचे मागीर ताका अपास बोंडीक वयल्यान अपास 4 सारणीवीर करून ते 4 सीन ओट करून एक बोंडी घालचे आनी ताका दोरी 2 तांदूळचे रथ तशी आमी पुरो रथ आनी करता आशिल्लीचे ह्या पळोवन म्हाका आमगेले सणपणा उडगास येयलो भारी लायकून चेडूवान जगन्नाथ प्रणाम मंत्र सकड सांगले भारी लायक जाले हे शिकयलेले आनी पुरा आनंद हाजी मागशी कितले श्रम केला तांकां कितले प्रॅक्टिस करेला आनी त्या पुरा रथ आनी करच्याक कितले सहाय केला बद्दची तांकां कितली मी गेले नमन आनी अशीची पुरा जन केल्यारी पुरा जगन्नाथाल भक्त जालीची पुरा जन म्हणून म्हाका भारी खुशी जाली सो आनी हाजी मागशी बिहाइंड द स्क्रीन रसवती माताजी आनी सखीचरण माताजी आनी पुरा सगळ्यां कितली जन स्वाती पुरा जन आनी कोण म्हाका गोतना पुरा जन कोण हाजी मागशी एफर्ट केला तांकां मस्त मिगेले धन्यवाद आनी हरी बोल सगळ्यांक हरी बोल अशीची पुरा चेडूवाल निमित्त आनंद म्हाका तशी भक्ती मेळटा सांगताची केन्नाय वायू पुल्ला बट्टू वायू देवाले माथ्यार वता तेन्ना वायाक समीत मुक्ती मेळटा तशीची
ये चेडुवा निमित्त चेडुवांक पूर चेडुवा निमित्त पूर आनंदाक सगळ्यांक जगन्नाथाले करुणा कटाक्ष मेळटा. सो भारी संतोष जालो. हरी बोल, हरी बोल. हरी बोल माताजी. मस्त धन्यवाद. तुम्ही मस्त सिंपल रीतीर मस्त सकड विषय सांगलाय. तुम्ही रथ तयार करची रीती म्हणताना हांगा मेगर प्रभूजी लागीं देखून सांगता आशिल्लीची वय वय आमी तशी करता आशिल्ली एक्झॅक्ट सिक्वेन्स तुम्ही सांगला म्हणकेची तांणी हांगा सांगता आशिल्लीची. आनी तुमी आनीक एक विशय म्हणली माताजी, हे मनाक जालेलो विशय हांतो पुरो हांतो की हे ऍक्टिव्हिटी अशा पुरो आमी रथोत्सव म्हणू, बट भक्ती जत्त सांगा आनम्माल जत्तस चेडुवाल जत्तस. आनी माताजीन म्हणल्यार आनी पुरा जन भक्त जत्तसची. कोणाल भक्तू? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथाल भक्तू. जगन्नाथाल भक्त जेवच म्हळ्यार सान विषय वा ಒಳ್ಳೆ ಬಿರುದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಭಕ್ತ ಜಲೆಲ ಲಂಡರ ಕೃಷ್ಣೂಚಿ ताची साक्षात जन कंट्रोल आयत की भक्त म्हळ्यारी मस्त स्पेशल म्हणून आमकां माताजीन मस्त व्हडले विषय सुलभ रितीर सांगून दिले. मस्त धन्यवाद माताजी आईलाक तुमगेलो अनुग्रह केल्लेलाक. हरी बोल माताजी. आता आमकां पुरा जगन्नाथ पुरी आणि त्याच्या देवस्थानाचे महत्व कळूक कुतूहल जावन आसूं का न्हू आमी. हरे कृष्ण. भारत देशांतू चारी मुख्य धाम आसाची. भारताच्या चारी दिक्कांतू विंगड विंगड युगांतू देवान मस्त अद्भुत लीले केल्लेलो आसा. सत्ययुगांतू देव नारायण जावन प्रकट जाल्लींची. द्वापर युगांतू द्वारकानाथ जावन आयलींची. तेत्र युगांतू देव रामचंद्र रूपारी आमकां लीला दाखोवन दिले. ह्या पुरे युगांतू देवान मनशाल रूप घेतला. जाल्यार कलियुगांतू देवान विशेष रितीरी विग्रह रूपारी जगन्नाथ जावन आयलो. आता तशीची आमी कार्यक्रम मुखार वताची जगन्नाथाला पुरी धामाच्या तीर्थक्षेत्राचे विषय आणि ताच्या देवस्थानाचे विशेषते कळूक आमी चेडुवांक आपोया. हरी बोल माताजी. तुम्ही सांगिल रितीरी कितले सत्यस म्हळ्यार तांणी सांगिलच काही पुरा धामाक फल आमकां केदन मेळटा म्हळ्यार आमी जगन्नाथपुरी धामाची यात्रा केला मात्र भरलेल धामा यात्रा आमकां फल मेळटा. ताच्यातू पुरी क्षेत्र आमगेले नीलाचल देव जगन्नाथाल ಬಗ್ಗೆ सांगूक आमी चेडुवांक आपोया. अपूर्वा प्रभू, प्रार्थना प्रभू आणि प्रेक्षा प्रभू प्रेक्षा कामत. अपूर्वा प्रभू, प्रार्थना प्रभू आणि प्रेक्षा कामत. आता देवस्थानाचे विषय सांगता असताना नेक्स्ट प्रेक्षा कामत हंगेला रथाक पुल करूक रेडी जावन राब्याची नेक्स्ट कार्यक्रमाक. तन्नी कोणाची बर्थडे चमकलाची नेक्स्ट कार्यक्रम ना तांगे जल्की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ. हरि बोल, हरि बोल. जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरि बोल. धन्य जलीची हम येवनो. खंय दुखून आयली तुम्ही? आम्ही कोड्याला दुखून आयलींची. वैना प्रार्थना या क्षेत्राच्या कितले विषय आमका भगवत पुराण कोंकणींतू डॉक्टर विश्वरूप मामान सांगाल नवा. वय वय आता पळोवन कितले खुशी जातास. वय आमगे जगन्नाथ मस्त विशेष पूरा अद्भुत अद्भुत ते वयर पताक पळया ते केन्ना वाऱ्याचे दुर्दिशेन उरता.
वै हरी बोल. चक्र पळला कितलं व्हडलें वै त्या चक्र आम्ही खंय चुकून पडला रे आमका पळला मग दिसता. वै हरी बोल. तुमका एक विषय सांगता. जगन्नाथाक एक डायरी असता. वै प्राचीन काळातून आता इथे जगन्नाथ लिहिले मडलपचिका म्हणजे पाहणारी बरेच असाची. जगन्नाथ मस्त विशेष लिहिले करता. पक्क नाही आज कने लिहिले करणे म्हणजे लरी आम्ही त्या डायरी री तशी बरेच अची. आता तुम्ही वाचून घे ना देवाला दर्शन घ्यायची. महाप्रसाद ग्रहण करा आणि मस्त सकड महिम तुम कळता. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. या प्रार्थना आम्ही आता वचन देवाक दर्शन घेऊया. जय. काय झालं? हरी बोल. आम्ही दोग यात्रेंक वचून पळयल्या आणि पांडांक वचून मेळ्ळीची कसन जगन्नाथाचे देवस्थानाचे महिमा तांणी सांगले. मस्त मस्त अपरंपार तांणी चंद्रितीरी एक 2-3 महिमा सांगून दिले. व्हेरी नाईस. हरी बोल. प्रार्थना प्रेक्षा अपूर्वा. चक्र पळयल्यार खंय किती जण जगन्नाथपुरी गेलेले सची हँड रेस करा पळया. हरी बोल. जय जगन्नाथ. कितली जण जगन्नाथपुरी पळोवका म्हण आशा आसा. आम्ही राखून बसले. हरी बोल. अरे प्रार्थना प्रेक्षा सिद्धांत पुरा जन जगन्नाथपुरी वचका. तशीची चक्र पळयलारी चक्र मात्र पळयलारी आमकां जगन्नाथाल दर्शन मेळ्ळा म्हण केज खंय. कितलं अद्भुत जगन्नाथा लीला. तशीची जगन्नाथा लीला अद्भुत आणि अद्भुत. आम्ही तशी मुखार सुया प्रोग्रामान तू. हरे कृष्णा. आता तुम्ही सकड राखून बशील आशिल्ली म्हणटा. तर स्टार्ट करू वत्तासच आम्ही सांगता की तुम्ही रथयात्रांक भाग घेयाची रथ पुल करयाची म्हणून सांगून. श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले लेक्चरान सांगिलास की या फेस्टिवलान तू या परबेन तू भाग घेवच म्हळ्यारी आत्मसाक्षात्कारा कडेन एक हेज्जो मुखार दवरला म्हणकी काही. रथेच्या वमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मन विद्यते. म्हळ्यार अशी जलारी तुम्ही जगन्नाथाक रथार बशी पळयल्यार के तुम्ही रथ तांडूका म्हणना कसले करका म्हणना ताजे मागचे चमकून चमकलारी पुरो जाल्यार अशी जाल्यार तुम्ही ते राब्बील कडेन रथ वत्तास तुम्ही जगन्नाथाक त्या रथार पळयल के तेन्ना खंडित जावन भक्तीन तू आम्ही मुखार वत्ता के प्रगती जात के आमगेली भक्ती. आणि त्या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चक्रादकुनो त्या चक्रादकुनो आम्ही भायर येता के. इट्स तशी आता फर्स्ट रथ तांडूका आम्ही प्रेक्षा कामत हांगेल गरकड वचा तांणी रथ आणि विग्रह रेडी कोण दवरलेला आसा. सो फर्स्ट रथ तांच्या आता प्रेक्षा कामतील गरकड वचून बेंगळुराक वचा आम्ही सकड रेडी जयाची रथ तांडूका. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. यपतेत् प्रयत शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति. जगन्नाथ स्वामी नयन पथ
गामि भवतु मे। शम्भु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो। हरे कृष्णा. सो फर्स्ट आम्ही रथ ताणल्या प्रेक्षा कामत अंगलकरकडे श्री प्रभाकर कामत आणि श्रीमती रूपलता कामत अंगलदू प्रेक्षा कामत रथ तंगेलोटो आम्ही एक रथ तंडील तंगेल गरकड वचून वर्च्युअली. सो तांका मस्त धन्यवाद सांगता सची चंद कोण त्यांनी रथ केलेला असा चांग कोण इनोव्हेटिव्ह जावन क्रिएटिव्ह जावन जगन्नाथ बैसून त्यांनी जगन्नाथ काजी तांगेल गरकड स्वागत केलेलं असा. मस्त धन्यवाद तांका. रूपलता माई तुमका तुमगेल अनुभव शेअर कोरका जलारी प्लीज कोरियत. हरे कृष्णा. ह्या रथ करच्या ह्या रथ ताणच्या म्हूण चेडवांक पुरा भारी इंटरेस्ट ह्या इनिशिएटिव्हा निमित्त आमकां लायक जाला. चेडवांक ताजे महात्म पुरा कळल्या. सो धन्यवाद तुमकां पुरा. थँक यू फॉर ऑर्गनायझिंग द इव्हेंट. थँक यू व्हेरी मच. आणि तुमगेल रिलेटिव्स कोणाकी स्पॉटलाइट करूस की ना मागीर सद्या कोणी ना. ओके ओके ओके. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच रूपलता माताजी आणि फॅमिली का मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी तशीची बेंगळूर ಅದಕ್ಕೂನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರತ್ ತಂಡುವಚ್ಚ ಸಕ್ಕಡ್ ರೆಡಿ ವೆ तुम्ही आम्यात घरा वत्ता सची रथ तांडूक. हरी बोल. आता मी माताजीन सांगला म्हणके मैथिली आणि पार्थाल गरकड सिंगापुरा वच्या तांणी फुल एक्साइटेड असची आम्ही पुरो जन तांगेल गरकड वत्ता सच म्हणून रथ आणि रथ तांडूक तांणी तयारी करता सची मैथिली आणि पार्थ. जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी पावतु मे. 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 हरी बोल. हांवें अशी पळयता आसतना फुल्ल एक्साइटमेंट कसन म्हाका दिसली म्हळ्यार चेडू तुमगेले हांतू दुखून फूल काडूक टर्न्स घेता सची देवाक वेलकम हें करूक. सो व्हेरी नायस पार्थ मैथिली. जय रथ करची गम्मत जाल्ली वे तांणी केदार तांगेल टर्न घेता म्हूण रक्तासाची. धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाक आनी बालोत्सवाक आमकां कितले लायक अवसर दिल्ले. कसं जगन्नाथ कोण आमगेल घरान तू आमगेल मनान तापून हाडूक तुम्ही हे दिले. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ.
जय सुभद्रा मैया. क्यूटस मैथिली पार्थ रथ डिझाईन केलेलं कोण आहे? चार जणांवर. ऑसम. वाव. आधी जगन्नाथ पळय कितलं क्यूट असं, रथ कितलं क्यूट असं. नाईस. व्हेरी नाईस पार्थ आणि मैथिली. जय माताजी. थँक्यू सो मच. हरी बोल. हरे कृष्णा. आता मी वापस स्पिन द व्हील करूया. आता पळूया कसं खंयची क्वेश्चन्स कोणाला नावां येता म्हणल्यार. मैथिली पार्थ एकला सिलेक्ट करी ऑडियन्स आता कोण. मैथिली एक नाव काढी. कोणाला माताजी कोणाला येता पार्टिसिपेंट लिस्ट आता कोण. ओके वीक पार्टिसिपेंट लिस्ट तुला एक नाव काढ. मग दिव्या कामत माताजी. दिव्या अक्का. ओके दिव्या कामत माताजी. आई बोल माताजी तुम्ही असावा ताई. दिव्या माताजी. ओके नेक्स्ट आणि नाचकी म्हणून नेक्स्ट गहना गानवी. हा माताजी. हा गहना गानवी. ओके गहना गानवी ऑनलाईन असावं तुम्ही. हा वय. ओके गानवी तुगेल नावार व्हील टर्न करशिवा. हा जय माताजी. जय. ओके नेम द deity. ओके तुम्ही वाचिया. Of Lord in Puri accepting service in sitting position. कळतवा. ओके आम्ही आपास एक वेळा टर्न करताचे. ओके The three deities are taken from on Rath from Jagannath temple to which temple? Jagannath काही कुंडीच्या. हरी बोल. ऑडियन्स ಅದಕ್ಕೂ गानविक हेल्प केल्या. हरी बोल. व्हेरी नाईस. ओके गानवी तू नेक्स्ट पिक कर. मग कोणाला नाव हात पळे मस्त जणांना वेर वेर केलेलं असतं जवळ तांगेल तकून चूज कर. ज्योति किणी माताजी. ज्योति माताजी. ओके माताजी का माताजी नाव व्हील ट्रेन टर्न करतस माताजी. रेडी व्या. वय. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. Charioteer of Lord Jagannath. पास माताजी. ओके एक और ट्राई आणि एक व्हील टर्न करी. In Sakshi Gopal Leela, where did Lord visit with young Brahmana? साक्षी गोपाल लीला ಅಂತ ಕೈದಕ್ಕೂನ್ ತವತ್ತಾ ಮುಂದೇವ್. पास. ओके माताजी आणि विद्यानगर. विद्यानगर. हरी बोल. विद्यानगर. व्हेरी नाईस. हरी बोल माताजी. तुम्ही अनेक नाव चूज करा माताजी. एक और नाव. पार्टिसिपेंट लिस्ट दकून एक नाव काढा माताजी. कोण आहे? भारती पै. भारती पै. कोण माताजी? भारती पै. भारती पै. ओके माताजी
धन्यवाद माताजी. व्हेरी स्पोर्टिंगली तुम्ही जय जगन्नाथ म्हणले. व्हेरी नाईस माताजी. मस्त धन्यवाद. थँक्यू. जय जगन्नाथ. भारती पै माताजी. भारती पै माताजी तुम्ही असावा ऑनलाईन असावा माताजी. वही माताजी, वही माताजी. मी रोटेट करतलो माताजी. ओके वा. ओके अड्ना ट्राय करता. म्हाका गोतना माताजी मोस्टली हांव ट्राय करता. ओके माताजी. मस्त क्वेश्चन्स रिपीटेड असता. ऑलरेडी आन्सर्स मेळ नसता चमका. ओके वन्स मोर. या वापस रिटर्न. हरि बोल. सिस्टर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सुभद्रा. हरि बोल माताजी. करेक्ट. थँक्यू थँक्यू. जय जगन्नाथ. माताजी अनेकला एक चूज करा. शिल्पा. शिल्पा माताजी. ओके शिल्पा. शिल्पा माताजी तुम्ही असत दोग जण असं. शिल्पा हेगडे माताजी आणि शिल्पा शेणई माताजी. कोणा काढका. ओके अब रैंडमली शिल्पा शेणई माताजी सांगता. यस. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रेडी वे माताजी. स्पिन करे हांव ट्राय करता. भाई ओके. Name the flag used on the Subhadra Maiya's chariot. Flag नंदांबिका. अरे बोल माताजी. टफ क्वेश्चन असली लायक कोण आन्सर केला. हांव ऍक्च्युअली रीड करता आशिल्ली तुम्ही हे सांगता ना. ओके गूगल हेल्प्स राईट. ओके माताजी. दॅट्स अ नाईस वन. लायक कोण तुम्ही खेळलेलं असं. जय हरी बोल शिल्पा माताजी क जय जगन्नाथ. आते का. ओके आता मी मुखार वच्चू न्हू. नेक्स्ट इवेंट वच्चा मागीर वापस स्पिन द व्हील येवया. ऑलमोस्ट सांगिल्लेची आन्सर्स क्वेश्चन्स एंड आन्सर्स आसता. नेक्स्ट आम्ही आयजी जगन्नाथ म्हळ्यार मस्त विशेष. आत्ता तावळ सांगले मात चेडुवान तांगेल डायरी आस खंय. तांगेल डायरी म्हळ्यार वडल पंचिकारी डेली बरयताची. जगन्नाथ अशी केल्ले आज तशी केल्ले ते मात न्हय पूरा स्पेशल. जगन्नाथ भक्तालोटू रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान स्पेशल. तांतू आज एक स्पेशल भक्तू जगन्नाथालो तांगेलोटू कशी बलिग्राम दास म्हणाले भक्तू कशी तांगेलोटू देवान आदान प्रदान केल्ले म्हूण सांगूक आमकां जी अर्जुन राव बालोत्सवाचे चल्लो तांणी फुल फॅमिली पपेट ಮೂಲಕ आमकां सांगून दिता सची. अर्जुन राव आनी फॅमिली कमी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू अर्जुन. एकलो सज्जन देवाल व्हड भक्त आशिल्लो. तो एक दिवस जगन्नाथपुरीक देवाक आंबो अर्पण करूं वता. तो मस्त आंबो घेता. थंय भट्टांक पांडा म्हण आपयता ती. देवस्थानातू मस्त पांडा आसता ती. तो भक्त देवस्थाना वतना पुरा पांडा सांगता ती. हांव दिता देवाक हांव दिता हांव दिता हांव दिता हांव दिता हांव दिता. इतले जण आसीत न्हू. मिगे लागीं तितलो आंबो दिवचेक ना. हांव ಸ್ವಲ್ಪ जणांक मात्र आंबो दिला री. वरलेल्यांक खूब येता नव्या. आतां कशें करचें. वय हांव आंबो देवस्थाना मुखार आशिल्ल्या सुदर्शन चक्राक अर्पण करता. भक्तो एक आंबो काढून सुदर्शन चक्रा मुखार अर्पण करता वता. देवा मिगेले सान आंबे भेट स्वीकार कर देवा. ह्या कसं तो आंबो दवरतनाच ते गायब जाता वता. कसं या यो देवस्थाना भितर वचून निघूया.
ओ कसं आहे देवाल मुखारी पूराकडे आंबे साली कत्तो कोणस ओ हो बदल देवाल हॉड बघतो हक्कता गेल्या जीवनात काय कष्ट आहे ना तो देवाक भक्तीन पेरलो तकाची देवांत गेला प्रार्थन स्वीकार केला ओ पूर्ण मनात तू देवाल भक्ती केलेला तकाची देव ऐकला देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्थी विनाशन पाहि मां पुंडलीकाक्षा पतितानां बलसागरे जय देवी भक्तिधात्री प्रसिद्धा परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सल सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानतिमिरान्धनं वैकुंठापद प्रदर्शक तुमको त्या भक्ताला नाव गोतोस की बालिग्राम दास या कहाणी नाही या बदल घटने हरे कृष्णा मिगेल नाव अर्जुन राव आणि हो मिगेल अण्णा आशुतोष राव आम्ही दोघां मेळलो या पपेट शो तुमगेल मुका प्रस्तुत केलेला भागवत पुराण कोंकणी टीमाक या अवकाश दिलेल्याक हॉड धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा अर्जुन आशुतोष हरि बोल आशुतोष प्लीज कैमरा दियो अर्जुन आशुतोष यस हरि बोल हंगेल स्पेशलिटी कसं म्हळारी दे हॅव एन एग्जाम्स गोइंग ऑन एग्जामा मध्यंतूय हांव अशी सांगली पपेट शो म्हणली कुळ्ळे तांणी रेडी जावन रेडीली जायत मात जी म्हणले एग्जामा मध्यंतूय तांणी वर्कआउट केले आणि दे वर लायक व्हेरी प्रोएक्टिवली येस म्हणले तांणी हरि बोल माताजी असं ते अपर्णा माताजी वय असा ओहे the opportunity. Thank you, Mataji, for encouraging children. Thank you so much. Very Thank nice you. puppet show. Very nice. Thank you. Glorification आजी of फुल Jesus. फॅमिली येऊन पळयला ते बैसून आमगेला पूरा हांगेला अक्का बय माय मामू पूरा जण बैसून या जगन्नाथ यात्रा फुल पळच कतिर बैसून असते. थँक यू फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी. बोल, भारी खुश Mataji. जातस चेडवाक. थँक यू. Thank you. So भक्तांक खातीर कशी जगन्नाथ आदान प्रदान करता जस्ट एक चक्र पळयलें तशीची त्या भक्ताले आंबो गायब जाता जगन्नाथ घेता भक्तीन पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततहं भक्तिपरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः. भक्ती कितली इम्पॉर्टंट पळया. हरि बोल. हरे कृष्ण. आता ಚೆಲ್ಡು ಆ ಚೆಲ್ಡು ಅಲ್ಲ महत्व कृष्ण भावनामृत अंतू तज विषय आमक सांगून दिवच्या येता सची हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी तन्नी हन्नी मुंबई दकुनु आणि मस्त चिरपरिचित भागवत पुराण कोंकणी का तुम्ही तंगेल कीर्तन ऐकून असका भजनामृतांतू गुरुवंदना शिक्षाष्टकम गुरुवाष्टकम आणि तंगेल जप्पा टॉक्स तुम्ही ऐकून असका हनी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजाला शिष्य हिज ग्रेस गौर जगन्नाथ प्रभुजी अंगेल कृपान आणि कृष्ण भावना मरतांत आईलिंके अतनी काउंसिलर जावनो 5 वर्ष दकुनो हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु गाइडेंस अंडर सत्संग संडे सत्संग प्रोग्राम at विरार आणि चेल्डुआल प्रोग्राम माय स्कूल गोकुल म्हणलेला
आणि सेवा करता सची हंगेल धर्मपत्नी आणि दुव वृंदाक तुम्ही उपदेशामृत अंतू पळोन असतात नाय उत्साहान श्लोकास एव्हरी टाइम रिसाइट करता आशिल्लींची. सो आतांका आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आमंत्रण करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वागत प्रभुजी. हरे कृष्णा. प्लीज ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वांक साष्टांग नमस्कार मिला. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तोरंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. हरे कृष्णा. ऐकत नाही. ऑडिबल नाही माताजी. ऐकत नाही. आवाज येत नाही. वही प्रभुजी ऑडिबल असा. आज ते दिवस एक शॉर्ट व्हिडिओ पटेल अंतू चेरडवान कशी रथयात्रेची तयारी करता आशिल्ली पळोवन तांगेर उत्साह पळोवन म्हाका आज मिगेल काम आशिल्लें हांव दवर न्हू आयलो. जाल्यार तांणी कितलो उत्साह घेवन तांणी तो रथ बनयलो पळोवनची म्हाका मिगेल उत्साह वाडलो बेगिना. कसं लाग म्हळ्यार कितलो चंद चंद रथ तयार केल्ले आसता आणि एक रथ तरी एकदम म्हाका दिसता पुरीच रथान मन दिसता आशिल्लो. आज सेकंड रथ एकदम डिट्टो पुरीच ते स्टायलर बनयला. लोकाल उत्साह पळयल्यार हे रूप गोस्वामी सांगता उत्साह निश्चय धैर्यात हे भक्ती भितरी उत्साह ना जाल्यार आमी भक्तीन आमकां मुखार वचपाक साथ दिना. आणि हा उत्साह चेरडू आसतनाच आमी सान आसतना दवरगेनूच आमकां हो उत्साह उरता. हांव आयचे टॉपिक आसा की चेरडूवाले इम्पॉर्टन्स कृष्ण भक्ती भितरी ताजे बद्दल प्रभुपादान कसं सांगितलं आसा म्हूण आमी थोडं ऐकूया. ताजे पहिले प्रभुपाद सान आसतना कशी तांणी रथयात्रा केली ताजे बद्दल आमी थोडं ऐकूया. प्रभुपादाल जन्म तुमकां आसा 1 सप्टेंबर 1896 प्रभुपादाल जन्म कलकत्तांत जाल्लो. कलकत्तांत तांगेल घर आशिल्ले हॅरिसन रोड आणि ताजे लागींची एक कृष्णाल मंदिर आशिल्ले. ताजे नांव श्री राधा गोविंद टेम्पल. आणि ते राधा गोविंद टेम्पलांत कलकत्तांत व्हड रथयात्रा मारी थंय जावचे आशिल्ले. आणि तो रथयात्रा जाताना सान दवरून प्रभुपादान रथयात्रा पळोवचे आशिल्ले. आणि ते देवस्थानांत प्रति दिवस प्रभुपादाल नाव तेन्ना अभय चरण म्हणून आशिल्ले. आणि तांगेले बाप गौर मोहन डे ते रोज प्रति दिवस तांकां घेवन ते देवस्थाना वयचे आशिल्ले. आणि ते सान आसतना तांकां चमकुचाक बी येनाशिल्ले तेन्ना तांणी प्रभुपादाक घेवन ते देवस्थाना येत आशिल्ले. आणि ते घंटी मारून थंय सुमार वेळ ते राबून देवाला प्रार्थना करता आशिल्ले. तांणी अभय चरण मुखार व्हड जावन व्हड एक देवाल भक्त जावो म्हणून तांणी प्रति दिवस प्रार्थना करताशिल्ले सुमार वेळ राबून ते. आणि तशी तांणी वत आशिल्ले. तशी प्रभुपादाक 5 वर्ष जाल्या नंतर प्रभुपाद रोज पळयत आशिल्ले प्रति वर्ष पळयत आशिल्ले रथयात्रा ते पळोवन तांकां बी एक मनांत विचार जाता की हांव बी रथयात्रा कर का. आता कशी चेडवांक उत्साह येवन तांणी चेडवान रथ तयार केलो तशीच प्रभुपादाक तेन्ना रथयात्रा करचे एक विचार आयलो आसा. आणि तेन्ना ते म्हाका रथ जावं का म्हणून ताणें हट घेवन बसताचे बापायल कडेन. आणि तांगे बाप इतलो तांकां
मदत करची की ताका भक्ती भितर म्हाका कशी तरी करून मुगेले अभयाक हांवें मुखार हाडका आनी ताका भगवंताला भक्ती भितर ताका हे करता म्हणून ताका जाव कशें लुटा तांणी व्यवस्था करता आशिल्ले. मृदंग जावकाला मृदंग हाडीत आशिल्ले, हार्मोनियम शिकयत आशिल्ले, मृदंग शिकयत आशिल्ले आनी भजन म्हणचे शिकयत आशिल्ले, देवाला पूजा करचे शिकयत आशिल्ले, उठ्ठे शिकयत आशिल्ले तांणी. कसलेय तांणी कमी केलें ना ताका भक्ती भितर ताका कितले हे करचें. आनी प्रति दिवस तांगेले घरान तूं एक साधूक तांणी आपयत आशिल्ले आनी तांकां भोजन म्हळ्यार तांकां प्रसाद दित आशिल्ले आनी तांगेला सांगता आशिल्ले तुमी आशीर्वाद दिया की मुगेले अभय व्हड जावन एक राधा राणीला शुद्ध भक्त जावं म्हणून आशीर्वाद दिवाय म्हणून सांगता आशिल्ले. इतलें तांकां मनान तेका आशिल्लें की अभय चरणाक हांवें एक व्हड भक्त बनायका. ताजे नंतर प्रभुपाद व्हड जाल्या नंतर अमेरिका गेले नंतर बीची तांणी प्रति एक तांगे लेक्चर आपयले तांणी तांगेले आवयक आनी बापायल बद्दल सांगता आशिल्ले. मुगेले बापायन म्हाका इतले चंद संस्कार दिले देखून हांव आतां भक्त जावन तुमकां प्रचार करचें शकता म्हणून तांणी पयले तांगेले बापायले आनी आवयले ग्लोरिफाय करून नंतर तांणी प्रवचनांनी चाल करता आशिल्ले. तशीच प्रभुपादान हट केले आनी गौर मोहंडे सर्व शॉपान जावन पळयताची रथ आसकी पळयता पण तांकां खंयची रथ दिसना आनी खंयचे एक शॉपान तूं रथ तांणी मेळता तांकां पण ताजे कॉस्ट तांकां हे जायना ऑफर्ड जायना एकदम भारी कॉस्ट आशिल्ले म्हणून तांणी घेनाशिल्ली. आनी तांणी रिटर्न येताना खंय तांकां मेळना रथ रिटर्न येताना प्रभुपाद मस्त हट करता सान्ने चडूंक कशी तांकां कसले मेळना जाल्यार जावक आशिल्ली वस्तू कशी तांणी हट करताची पळय तशी प्रभुपाद मस्त हट करचे लागताची. हट केली पळोवन थंयची बगलीन एक लेडी एक कोलकाताची बंगाली बायल मनीस स्वता आशिल्ली. ती सांगता की कसला रडता असतो तेन्ना गौर मोहंडे तिका सांगताचे यशस्वी ताका एक रथ जावक आशिल्लो ताका जगन्नाथ रथ तयार करका आनी रथयात्रा करका म्हण एक भारी ताका मनान ताश आसा पण म्हाका रथ एक प्रॉपर रथ मेळतना म्हूण सांगता तेन्ना ती सांगता मुगेले घरा कडेन एक रथ आसा तुमकां जावका जाल्यार घेवन वचाची तुमकां वापरचे जाल्यार ते वापरूं शकताची म्हणून सांगता. तशी गौर मोहंडे तांगेले घर वचून तो रथ घेवन येताची आनी ताजे दोगो मेळणू गौर मोहंडे आनी अभयचरण प्रभुपाद दोगो मेळून ते चंद करून ते रथाक श्रृंगार करताचे आजी सर्व चेडवान कशें केले पळय तशी ताका रथाक श्रृंगार करून ताका पेंटिंग करून रथाक लावन चंद करून तयार करताचे. आनी तो रथ प्रभुपाद सांगता तो रथ कशें जगन्नाथ पर्यंत कशें रथ आस पळय तशी म्हाका जावका म्हणून तो हट करून कशें जगन्नाथ पर्यंत कशें रथ आस पळय तेच प्रकार तो रथ तयार करतात तांणी सेम सायज सान पण 16 चक्र आसतात ताका आनी वेगवेगळे प्रकाराचे डिझायन आनी कशें आस पळय पताके टू सेम जगन्नाथ पर्यंत कशें आस पळय तशी तांकां तांणी करून घेताची बापयले मदतीन आनी तांगेली भयण बी तांकां मदत करता. भवतारिणी माताजी म्हणून प्रभुपादाची भयण ती पण प्रभुपादांक हे रथयात्रा भितर मदत करता. तशें जाल्या नंतर ते सर्व तांगेले ते मित्र मंडळी तांगेले ते फ्रेंड सर्कल आसा चेडवाल उठू लोक आमंत्रण दिताचे अभयचरण प्रभुपाद आनी सर्व चेडवां ते उत्सवाक येताचे आनी ते पळोवन आजू बाजू आशिल्ली बायलां उठून सांगताचे की आमी जगन्नाथ 56 भोग 56 भोग ऑफरिंगाचे व्यवस्था आमी करताचे म्हणून तांणी नोटीची एक ऑफरिंगाचे हे घेताची सेवा घेताची आनी ते सर्व तयार करचे लागतात. आनी हो रथयात्रा 8 दिवस पर्यंत चलता. कशी तांणी राधा गोविंद मंदिराच्यान हॅरिसन रोडार सुमार लांब पर्यंत घेवन कलकत्ताची रथयात्रा कशी जाता पळय अशी तांणी रोडार पर्यंत घेवन येवन तशी राधा गोविंद मंदिराक पर्यंत घेवन येताची आनी परत घेवन वताची. हे उठू पळोवन आनी तांगेलो तो ड्रेस कोड पण अभयचरण सांगता की उठू लोकांचो ड्रेस कोड धोती आनी कुर्ता जावका म्हणून सांजसान चेडवां उठू लोक धोती कुर्ता घालून चंद रितीन ते रथयात्रा केल्ली पळोवन अभयचरण बापाय गौर मोहंडेल ते फ्रेंड सोटूची गौर मोहंडेक सांगताची इतलो व्हड तुमगेले घरा कडेन उत्सव केला तुमी आनी आमकां कोणाक तुमी आमंत्रण केलें ना म्हणून तांणी तांगेले ते हे सांगताचे
कसं लाग तुम्ही खंयचे एक तुमगे घरांत उत्सव जाला री तुम्ही आमकां आमंत्रण करताची पण ह्या उत्सवाक तुम्ही आमकां आमंत्रण केलं ना म्हणून सांगेल त्यावेळी त्यांनी सांगताची मी हांव स्वतः पण विचार केला ना की इतलो व्हड उत्सव जातालो म्हणून हाका एक रथयात्रा करची एक उमेद आशिल्ली हांव एक रथ आणून दिलो पण हांव बी लेखील ना हांगेल देवाल वरी हे रथयात्रा जगन्नाथाल वरी तांगेले भाव आणि तांगेले ते भक्ती इतले ह्या लेवलला रास म्हणून आमकूच ना आणि मी तांगेले उत्साह इतलो जगन्नाथपुरी जालना मने तांकां रथयात्रा करका म्हणल्यार इतलो उत्साह येवन ते उठूचे आजूबाजू लोकांक पण ताचे प्रेरणा मेळून तांणी पण ताका सहाय करून इतलो उत्सव करचे आमी शकले ते म्हाका पयलीं कळनाशिल्लें म्हणून हांव कोणाक इतले आमंत्रण केलें ना म्हणून तांणी सांगताचे शिरडूवांक पयलीं दवरून आमी हे भक्तीचे हे दिवका ताचे खातीर प्रल्हाद महाराज बी सांगतात कौमारो आचरतो प्राज्ञा कौमार अवस्थेंत आसतना तांकां हे भक्ती बद्दल आमी सांगले री तांणी मुखार वचून चंद रितीन तांणी भक्ती करचे शकताचे प्रभुपाद सांगताचे की सान आसतना चेडवांक सान आसतना दवरून आमी भक्ती मार्गा हाडच्याक प्रयत्न करता आणि प्रभुपाद सांगता चेडूं हरे कृष्ण भक्ताले घरांत तू चेडूं जे येताची ते ऑर्डिनरी चेडून उरनाची कसला की मारी हे 84 लक्ष योनी जाल नंतर हे जीव वेगवेगळे प्रकार जीव योनीन तू फिरल नंतर जीव मनुष्य जन्म येता आणि ते मनुष्य जन्म आईल बीची एक भक्ताल घरांत येता मारी ताणे केलेले पूर्व जन्माचे कसलं तरी भक्तीचे एक शिलक असता गेले म्हणून तो आईल असा आणि तांगेल आवई बापाय एकदम भाग्यवान कसला की मला त्यांनी त्या एक भक्ताल तांकां सेव करच्याक अवकाश मेळता तांकां घरांत म्हणून प्रभुपाद सांगताचे आणि त्यांनी ते अवकाश पूर्ण उपयोग करून घेवका नाही जाल्यार आणि ताजेन कसं की मारी एक प्रकारचे आमगेल देशाचे आणि हे संस्थेचे हरे कृष्ण संस्थेक एक व्हड गौरव तो एक वैष्णव तुम्ही तयार केले म्हणून हे पेरेंट्स सांग कोणाले घरांतू तांगेल शिष्याले घरांतू एक कोणाला जन्म जलकीची त्यांनी पहिले तांकां लेटर बरयत आशिल्ली की हे चेडूं हे वैकुंठा चेडूं आणि हांकां तुम्ही चंदरीतन तांगेल पालन पोषण करका आणि तांकां चंदरीतन भगवंताला भक्ती दिवका सान दवरून म्हणून तांणी पत्र बरयत आशिल्लें अशीची हे प्रभुपाद सांगतात की ही जो चेडूं आसाची यांनी गेल्लील जन्मांतू तांणी भक्तींतू थोडे प्रमाणे केलेली उरताले नाही तांगेल ते पूर्ण 100% जलना देखून तांणी भक्ताल घरांतू जन्म आयल आसाची आणि तांकां तांगेल ते भक्तींतू तांणी पूर्णपणे हे करच्याक तुम्ही सहाय करून तांकां ह्या जन्मांतूची भगवत धामाक वचच्याक तांकां बरो मार्ग करून दिवका अशी सर्व पेरेंट्स लोकांक प्रभुपाद सांगता आणि हे वेळेस सांगता की तांणी तांकां आमी अवकाश दिना जाल्यार तांकां अवकाश दिना जाल्यार आमी एक व्हड वैष्णवांक आमी आमकां लॉस जाता एक वैष्णवाला आमगे कम्युनिटी भितर एक वैष्णव आले आमी आमकां लॉस जाता आणि हो पुरा वैष्णव कम्युनिटीक हो व्हड एक लॉस म्हणून ते प्रभुपाद सांगता आणि चेडवांक भक्ती कशी दिवची चेडवांक भक्ती कशी दिवची म्हळ्यार तांकां कसले एक प्रेशर दिनाशिल्ले तांकां परिपूर्ण देवच्याक तांकां कृष्ण भक्तींतू शांत प्रमाणे तांणी कशी तांकां खंयच्यांत आवड आसा त्या प्रकार तांकां भक्ती दिवका कसल्यान तूं तांकां जबरदस्ती करचे तांकां फोर्स करचे ना कोणाक नृत्यांतू इंटरेस्ट आसा तांकां देवाले नृत्य शिकयतात आमी पळयताची अंतू हे ग्रुपांत कितले लोक सुंदर सुंदर नृत्य करताची आणि काही लोक सुंदर सुंदर भजन म्हणताची आणि काही लोक पपेट शो वेगवेगळे प्रकार तांगेले एक प्रकार एक क्रिएटिव्हिटी आसता तांगेल्यान त्या प्रकार तांणी भक्ती करता आसता आणि प्रत्येक हे भक्तींतू विशेष आसता खंयचे तांगेले हाजेन तांणी भक्ती करीत खंयच्यान तांकां इंटरेस्ट आसा
ते हांतू भितर आमी तांकां प्रोत्साह दिवन आमी तांकां भक्तींतू मुखार येवच्याक तांकां अवकाश करून दिवका अशी प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद बी तशी करतली. कोणाक खंयच्यान इंटरेस्ट आसा तांकां तेच काम दिता आशिल्ले. कोणाक खंयचे व्हड लोकांक बी तशें आसा. कोणाक फंड रेसिंगान इंटरेस्ट आसा तांकां फंड रेसिंगान दिता आशिल्ले. कोणाक प्रचार कार्यांत इंटरेस्ट आसा तांकां प्रचारांत भेटयत आशिल्ले. आनी कोणाक पुस्तक वितरणांत इंटरेस्ट आसा तांकां पुस्तक वितरणांत भेटयत आशिल्ले. वेगवेगळ्या लोकांक तांगेली कॅपेसिटी अनुसार तांकां ते सेवे आमी दिवन घेवन भगवंताल भक्तींत तांकां एंगेज करता म्हणून प्रभुपाद सांगता. आणि भवतारिणी माताजी हे प्रभुपादाली ती शिष्य प्रभुपादाली बहीण आशिल्ली. तांकां रथयात्रेंत सुंदर हे केलें तांणी. हांगा प्रभुपादाली शिष्य उर्मिळा माताजी तांणी सांगताच की चेडवांक 4 प्रकाराचे विषय आमकां चेडवांक व्हड करतना आमी लक्षांत ठेवका दवरका म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. एक रिलेशनशीप, लव एंड ट्रस्ट. तांकां मस्त आमी प्रेम दिवका आनी विश्वास उरका. प्रेम आनी विश्वास चेडवां आमकां जास्त उरका ते तांणी सांगिल्लें आसा. आनी स्टोरीज तांकां चंद चंद देवाले स्टोरी आनी रामायण, महाभारत आनी कृष्णाल स्टोरी हे उठ तांकां सांगता चेडवांक सानपणी दवरगेन. आनी मिनिंगफुल सर्वीस म्हळ्यार अर्थपूर्ण कसने तांकां कसने सेव दितना चेडवांक सेव करचेक हे उरता. आमी देवस्थानांत आनी पळयताची खंयचे खंयचे उत्सवांत वॉलेंटियर जावन जास्ती चेडवां जास्त इंटरेस्ट घेताची खंयचे खंयचे सेव करच्याक. असल टायमार आमी तांकां खंयच्यान तांकां इंटरेस्ट आसा ते तांकां सेव दिवका. ते कृष्ण भावनेक अनुकूल जावतले सेव तांकां दिवच्याक आमी प्रयत्न करता. आनी पॉझिटिव्ह इमोशनल एक्सपिरियन्स म्हळ्यार तांकां सकारात्मक अनुभव दिवका. खंयच्यान सकारात्मक अनुभव म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार आतां आमकां आमी तांकां लोकल येद्राक तांकां कसने म्हणचे ना तांकां कसने तांकां करेक्शन करचें आसल्यार तांणी कसने चूक केल्यार तांकां सपरेट तांकां एक घेवन तांकां हे करता. चूक सर्व करताची आनी सांज चेडवांक बी चूक जाता व्हड लोक पण करतात चुकी. आनी सांज चेडवान बी केल्यार तांकां एक सपरेट तांकां घेवन तांकां सांगता आनी कोणाले येद्राक तांकां हे करचें ना. आनी आनी तांकां प्रेशरायज करचें ना खंयचे वस्तूंत जावं शिक्षणांत जावं खंयचे एक भक्तींत जावं खंयच्यान तांकां प्रेशरायज करचें ना. तांकां आरामात तांकां कशी तांगेले हाजे प्रकार तांकां कशें तांकां मूड आसा तांगेले ते भावना आसा ताजे प्रमाणे तांकां आमी एक व्यवस्था करून दिवका की तांणी चंद रितीन भगवंताली भक्ती करच्याक हे करता मुखार वचच्याक तांकां साध्य जावं तशी आमी एक व्यवस्था करून दिवका ताका. म्हणून हे उर्मिळा माताजी पण तांगेले लेक्चरां भितर सांगता. आनी प्रभुपाद सांगतात की चाणक्य नीतीन तू सांगिल्ले म्हणे चेडवांक 1 ते 5 वर्ष पर्यंत तांकां पूर्ण प्रेम दिवका चेडवांक म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. आनी 5 ते 10 वर्ष पर्यंत तांकां शिस्त शिकोवका चेडवांक म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. आनी 10 ते 16 वर्ष पर्यंत तांकां एक स्ट्रिक्टनेस खंयचे एक तांगेले कार्यांत शिकयता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी 16 वर्ष नंतर तांकां एक मित्राल प्रमाणे तांकां आमी पळयता म्हणून हांगा चाणक्य नीतीन तू सांगिल्लें आसा. अशी प्रभुपाद जे चेडवांक भक्ती मित्र आयले खास करून हरे कृष्णा मोमेंटान तू आयले सान्ने चेडवांक आमी खंयचे रितीन तांकां भक्तीन तू कसले एक तोंदरे येनाशिल्ले भक्तीन तू मुखार वचच्याक चंद रितीन तांकां आमी प्रोत्साह दिवन उत्साह दिवन आनी आमी तांकां भक्तीन तू फुडें येवच्याक प्रयत्न करता. आनी आमी एक
एक एक्झाम्पल जाऊ का तांगेले कसला चेडू जे कसन पळयताची आमगेले आचरण पळून तांणी आचरण एक प्रचार आचार प्रचार म्हणून सांगिल्लें आसा कसला आमी उलयताची ते बी प्रचार आणि आम्ही चलताचे ते बी एक प्रचार आणि होड प्रचार मारी आमगेले आचरण आमी कसन करताचे पळय ते चेडू ऑब्झर्व करताचे आणि त्या प्रकार हे करताचे ताजे खातीर पेरेंट्सान चंद रितीन भक्तीन तू मुखार गेल्यार भगवंताला वैरी जास्ती विश्वासान श्रद्धेन ते ऑटोमॅटिक तांगेले चेडू बीची भक्तीन तू मुखार वचच्या शकताचे म्हणून प्रभुपाद सांगता. हरे कृष्ण. आजी मस्त प्रोग्राम असा मस्त रथयात्रा न्यासाची म्हणून हांव जास्ती टाइम घेना. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका तुमगे बिझी ऑफिस शेड्यूलान तुम्ही टाइम दिवन आमकां अनुग्रह केलेलो आसा. मस्त धन्यवाद. तुम्ही श्रीला प्रभुपादान कशी सान आसतना रथयात्रा केल्या विजृंभणेन तेजल्ल्या रथयात्रा आणि तशीच चेडूवाल महत्व कृष्णा भावनामृतांतू तेवूय आमकां सांगून दिल्या. तशी म्हाका सांगतना एक उडगासेल कसं म्हळ्यार श्रील प्रभुपादान एक सांगिल्लें की कृष्णान या चेडूवांक आमकां दिला तांणी वैष्णवाज आम्ही मस्त केअरफुली तांकां रक्षण करका. तांणी साधारण चेडू न्हय तांणी वैकुंठ चेडूवा आणि आमगेले एक भाग्य की देवान आमकां दिला की तांकां तेन्ना तांकां आमी भक्तीन तू मुखार वचीत आसले एक चान्स कोण दिवका ते आमगेले एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स जावन आणि ताका आमी निग्लेक्ट करूं नजा आणि तांकां आमी कन्फ्युजन आसूं नजा आमकां तेन्ना आमगेले ते ड्युटी इज व्हेरी क्लियर म्हणाले प्रभुपाद स्वाम्यान आमकां सांगून दिला. सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. कोणाकय हाजे विशीं कसले क्वेश्चन्स आस म्हण जाल्यार तुम्ही प्रभुजीला निमगू येता. हरे कृष्ण. कसले प्रश्न असल्यार तुम्ही निमगू येता. हरी बोल प्रभुजी. म्हाका दिसता पुरा जनाक चांग जावन मना गेल्या. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद प्रभुजी तुमकां मस्त. हरे कृष्ण. आता तशीच आमी कार्यक्रम मुखार वताची मुखारी आनीके मस्त रथू विंगड गांवांत रेडी जावन आसाची. ताजे मध्येन तू विंगड आमकां ओरिसाचे केलो साक्षी गोपाल आल्या तोटा गोपीनाथाल विषयी सांगू काही चेडू रेडी जावन बसल्यांची. ताजी पशी पुढे आमी एक ब्रेक घेवया. आता ह्या ब्रेकान तू आमकां श्रीमती माया नायक आणि श्रीमती भारती पै येता आसाची. सो रसवती माताजी आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ब्रेक घेवया. आता ओवर टू श्रीमती माया नायक आणि श्रीमती भारती पै. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ಕೊಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಲನೋ कृष्णा ಕೊಳ್ಳನು. हरे कृष्णा. सगळं बांधवांक पंचपक्वान असल्या रे तांतू तुळशी दळणातल्या रे त्या नैवेद्य कृष्णाक प्रिय नाकय तो त्या घ्यानाकय म्हणून हे पद्यांत त्या संतान सांगला. श्रावणांतू आमका बायल मनशाक सगळ्यांक एक चूडी पुजूचे एक संभ्रम. चूडी म्हळ्यार एक ट्रेडिशनल बुके म्हण येत तू त्या चुडीन तू सगळे आम्ही वनस्पती जावन आशिल्ले ते थोडे थोडे पान थोडे थोडे फूल मस्त मोलाचे फूल न्ही सान 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 ताका तू औषध हे आशिल्ले ताका व्हॅल्यू आशिल्ले मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्ले पुराय घाल न्हू चुडी बांदिताची बायल मनशां
हे प्राक तुकून आमगेल मालगड्यान चलोन हाळा. तुळशी वृंदावन म्हळ्यार तांतू लक्ष्मीले सानिध्य म्हणटाची. वृंदाराणेल काणी सगळ्यांक गोत्त अशा पुरो सांगच्या गेल्या मस्त वेळ वता चिरडूंक पुरा रथ तयार करून बसल्यांची. श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान आमकां सगळ्यांक तुळशी प्रियायै केशवस्य च विष्णे देवी सत्यवत्ये नमो नमः अशें म्हणून तांणी आमकां हे मंत्र दिलेलो आसा. तशीच तुळशी दळ काडटना तुळस्यामृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया केशवार्थ चिनोमि त्वां वरदा भव शोभते अशी या दोन्हीचे मंत्र तुळशी दळ करतना म्हणून आमकां प्रभुपाद स्वाम्यान हे मंत्र दिलेले आसा. तिन्ही जावन प्रदक्षिण करतना यानि कानिच पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे. तशी तुळशी म्हळ्यार एक प्रधान जावन आसा म्हणून आमकां स्वाम्याने दाखोवन सांगून दिलेलें आसा. तुळशी पूजा चुडी पूजा आमी शुक्रारा आनी आयतारा करतात. हे आमगेल्या जीएसपी समाजाक मात्र आमी आचरण करचे. शुक्रारा लक्ष्मी दिवस आनी आयतारा रविवार म्हणटाची सूर्याल दिवस. आमी सूर्याले आराधक आणि लक्ष्मी आराधक कशी आसची. चुडी पुजितना सूर्याल आराधने पोरका म्हणतात. सूर्यदेवाक म्हणून एक चुडी पुढे मालगडे एक माडार उडयताले सूर्याक म्हणून सांगून. ते सूर्यनारायणाल प्रकाशन आमगेल जीवन आरोग्यकर जावन आमगेल जीवन सार्थक जावची तशी सूर्यनारायणा लागीं आमी प्रार्थना करतात. तसेच एक पवित्र जावन आशिल्ले चुडी पूजा भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपान आयोजन केलेले आसा. मस्त माताजीन हे होस्ट करका आनी तो भाग घेवका म्हणून तांणी डेट्स सकड सुरेखाची दिलेले आसा. हे पुरा वाजितना म्हाका एक मनांत एक प्रश्न आयलो की होस्ट करचे म्हळ्यार कसले म्हण सांगून कोणा निमगुचे बा म्हणलें. मागीर अशी मन आयले भारती पै माताजी हांनी ऑर्गनायझर्स वन ऑफ द ऑर्गनायझर्स सो हांकां निमगिता म्हणून लेखले. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. होस्ट म्हळ्यार हरे कृष्णा होस्ट म्हळ्यार तांणी कशें करता म्हणून एक तुमी एक मार्गदर्शन करतात वय. एक्चुअली होस्ट करतल्यान तांगेल व्हिडिओ ऑन दवरका. तुळसी पूज करता आसतना होस्टान व्हिडिओ ऑन दवरका सो दॅट आमी पुरे जन तांकां पळोवयत तांगेले वृंदावन हे तुळसी झाड आनी हे आमी पुरे जनान पळोवयत. आनी तांणी पूज करता आसतना पुजेचे एक फॉर्मॅट आसा ते तांणी फॉलो करयत. लायक तुळसीक फर्स्ट कलशा पूज करचे ताका कळशाक कुंकुम हळदी मागीर फूल घालचे कळशा उद्दाक तुळसीक घालचे. ताजे नंतर चुडी वैरी आनी नैवेद्या वैरी स्प्रिंकल करचे उद्दाक. मागीर अगरबत्तीन आरती करचे दीपारती करचे. ताजे नंतर चुडी देवाक अर्पण करचे प्रदक्षिण घालचे. हे पुरे येता तुळसी पुजेन. हे पुरा आमी सांतकून पळोवन आयल्यांची आमगेले अनमान अम्मान मायन नंतर आतां आमी पुरा हे सांतकून पळोवन आयल्यांची. जाल्यार प्रत्येकल्यान करची ಸ್ವಲ್ಪ डिफरन्स आसा पुरो. ಸ್ವಲ್ಪ आमी नैवेद्याक ಕೆಲವು जन साखर दवरताची ಕೆಲವು जन पनकदाई दवरताची ಕೆಲವು जन नाल्केळण करताची ಕೆಲವು जन फ्रुट्स दवरताची अशी विंगड विंगड रितीर करयत. आनी तांगेल म्हळ्यार इंडियान आमकां पुरे नमन्याचे हर्ब्स आनी पुरे नमन्या फूल आनी मेळटा. चंद कोण चुडी बारी चंदी चुडी करयत जाल्यार हे चुडी चंद जेव्हा आमकां कसं मेळटा त्या यूज करून आमी चुडी पुजूचे. ताजे मागशीच आमगेल भाव आनी आमगेल प्रीती आनी आमगेल भक्ती मुक्ती शिवाय आमी खंयचे रितीर करता सच म्हणून त्या मुखी न्हय. तशें देखून पुरे जन होस्ट करच्या मुखार येवका म्हणून हांव विनंती करता. आनी हे भागवत पुराण कोंकणी टिमान आमकां सकड आमगेल खातीर हे चुडी पुजा आयोजन केलेलें आसा.
आम्ही सगळे जणांनी चुडी पूजे अटेंड जावका आणि मॅक्झिमम जणांनी होस्ट करच्या काही प्रयत्न करका म्हणून हांव निमगून घेता. होस्ट करचे मस्त कसं कष्ट ना, तुम्ही चुडी पूजिता जस्ट व्हिडिओ ऑन द वरचे आणि त्या आम्ही पुरे एन्जॉय करताच. आणि ह्या पटी एस्पेशली बारी खुशी विषय म्हळ्यार आमकां राधाराणी माताजी आणि सरस्वती माताजी वृंदावष्टकमा आणि तुळशी कीर्तन शिकोवन दिता आसा त्यांनी आमकां चुडी पूजताना आमकां ते सांगचे अवकाशूय आसा. ते एक मस्त नवे शिकिल्लींच म्हणून एक मस्त खुशी विषय आमकां. हांव पुरे जना निवेदन करता, पुरे जणांना तुळशी पूजे अटेंड करका आणि देवाल्या अनुग्रहाक पात्र जावका म्हणून हांव मागून घेता. आणि या चुडी पूजे विषयी तुम्ही पुरे कडेन तुमगेले फ्रेंड्स आका तुमगेले रिलेटिव्स आका पुरे जनाक स्प्रेड केल्यार मस्त लायक तांकांय देवाले कृपा प्राप्त जावं म्हणून मागून घेता हांव. आणि आमगे सखीचराणी माताजी त्यांनी डेली आमकां चुडी पूजे विषयी कसले ना कसले पोस्ट ग्रुपा घालता आसाची तुमकां पुरे एनकरेज करचे खातीर. तशें देखून तुम्ही पुरे जणांनी खुशी खुशी तुमगेले रिलेटिव्स आवडटू तुमगेले फ्रेंड्स आवडटू चुडी पूजेक अटेंड जावका आणि देवाला आशीर्वाद घेवका. आणि कोणी नवी आसाची तांकां चुडी पूजा कशी करची म्हणून गोतना जेव्हा तांकां येदोळ चुडी पूजा करनी तांकां करचे इंटरेस्ट आसा म्हणून जाल्यार आमी तांकां गाईड करताची मस्त माताजी आसाची आमी तांकां गाईडय करताची. तशें पुरे जणांनी तुमी चुडी पूजेक उत्साहान खुशीन मस्त राखून बसला हांव मस्त एक्सायटेड आसा हांव. आमी चेडू पडारी स्कुला देखून येतनाची फुल्ला कड ओट करता येवची आशिल्ली घराक. मागीर घरा फालफाल्यार उठान आमी ते पुरे माजरान अंकूट आरती आनीक मागीर एक पुरो ओट करून अनमाक आमी पांच दिबरां दवरून दिवचे आशिल्ले. आणि स्कुला वतना इतू लोड दोन चुडी मांड वचचे आशिल्ले ते पुरो उडगास येताच म्हाका. ह्या फावटी हांव मस्त एक्सायटेड आसा. हे भागवत पुराण कोंकणी टीम म्हळ्यार एक फॅमिली सी जाला आमकां. आमी वारा 4-5 वेळ मेळटा ओटू आमगेले फॅमिली ओटू चुडी पूजेची म्हळ्यार एक विंगड नमने खुशी आसता. तशी तुम्ही पुरे जणांना मस्त खुशीन आणि तो पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव विनंती करून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारती मात तुम्ही सांगला म्हणकेची एक्सटेंडेड फॅमिली जाला हे मस्त खुशी जाता. सगळ्यांनी भारी उमेदीन हांव तो भाग घेवका इतली पुरात आणि प्रयत्न करता आसाची सगळ्यांनी भाग घेवका म्हणून सांगून तो मस्त. आणि हाजी म्हाका मस्त नाव येतले म्हणून म्हाका दिसता. तुम्ही सांगता म्हाका येता तू पार्टिसिपेट करूया म्हणून मन येता असं. आणि एक 2 क्वेश्चन आसा ते आम्ही अनेक ब्रेक ह्या चेडू राखून बसल्यांचे फक्त जगन्नाथ यात्रा सांगेल रथ तयार करून मागीर आम्ही कंटिन्यू करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरी बोल माताजी. मस्त धन्यवाद. मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह आशिल्ला इन्फॉर्मेशन चुडी पूजा विशयारी आमकां मस्त वर्च्युअली कशें या होस्ट म्हळ्यार कसं लबा होस्ट म्हळ्यार एक आता श्रावण महिन्यात 8 सेशन जाता चुडीच्या. त्या 8 सेशन आम्ही करका बाबा आम्ही केन्नाय चुडी करून पूजन करून होस्ट जावका म्हळ्यार डाउट्स मस्त जनाक आशिल्ला. मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह जावन तुम्ही आमकां सांगून दिला. व्हेरी व्हेरी हेल्पफुल. थँक्यू व्हेरी मच माताजीज. आता आमगे सन चेडू राखून आसाची. आता मी नेक्स्ट जय जगन्नाथ म्हण सांगून कनिका भट अंगेल घरा रथ तणवच्या सकडान कनिका भट दुबई देखून जला समर वेकेशनाक बेंगलुरा चमकल्या तशें आमी सकड जन तांगे ते वचून आता रथ तांडया आणि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैयाल कृपाक पात्र जावया म्हण सांगून जय जगन्नाथ म्हण सांगून कनिकाल घरकडे वचा आमी. हरे कृष्ण.
बोल, हरी बोल. कनिका, रविकरण प्रभु आणि वैष्णवी माताजी का मस्त धन्यवाद. भारी चंदशी मो कनिका र तू. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कोण केलेलं रथनी जगन्नाथाला विग्रह? तू नमन वा. हरी बोल. व्हेरी नाईस. आणि गेस्ट बुरायला तुमगे ते रथ तंडुका. वय मस्त गेस्ट. माताजी तुम्ही उलय सांगत. नाही त्याचे पुढले पण ते जानेवारी ते कोडी तेर पडेल ना ऑनलाईन अम्मा आम्ही तेरू एक पण का पडो का म्हणती सांगते शिली. सो आता एक भागवत पुराण कोंकणी थ्रू एक आमके काम गेले घरात आम्ही एक रथ अवकाश दिलाय तशी ती गेले का मन आशिल्ले इच्छा आशिल ते सत्य जाल्ल्या म्हणून तशी. आणि सकड घान पुरा जगन्नाथ देवाले कृष्णाले कृपा मलगडाला आशीर्वाद आणि तुमगेले गायडन्स आणि मी ती सकळ चंदा जयती जल्ल्या. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. थँक्यू सो मच. अशी कार्यक्रम अटेंड करता रब्या. चंद कोण तुम्ही जगन्नाथाक तुमगेल घरकड स्वागत केलेलं असा. हिची मुखार सुनो तुमगेला रिलेटिव्स अंके पळेल हंगा स्पॉटलाइट ಅಂತ शिलिंची. थँक्यू व्हेरी मच. तांकाय मस्त थँक्स अटेंड केलेला का. जय माताजी. हरी बोल. हरी बोल. मस्त धन्यवाद. आता मी ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಕಾಮತ್ ಅಂಗೆಲ್ ಗರ್ಕಡೆ ಜರತ್ ತಂಡು ಚವಚ तन्नी रेडी जाऊन बसल्यांची ग्रीष्मा कामत आणि फॅमिली. जय जगन्नाथ. ग्रीष्मा तुमगल घरकड आतास आम्ही सकड रथ तंडुका. जय जगन्नाथ. बलदेव सुभद्रा माता की जय. ग्रीष्माला आजो आजी माई असची हंगा आणि मिगेल मोमा मिगेल भाऊ भावाल बायल अस अटेंड करता असची रथयात्रा. हरी बोल. सकड आम्ही ओटू जाऊन जगन्नाथाला रथ तांडूया. हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय जगन्नाथ. सो इंडोनेशिया वचून आम्ही सकडान तंगेल घरकड रथ तांडला. तंगेलोटू श्रीमती गायत्री कामत आणि श्री गौतम कामत गायत्री कामत अल्लाम्मा आनू भावाल बायल हंगे जॉइन जाल्यांची. हमणे का मस्त स्वागत तुमका. हमणे कन मामू
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आणि मिगेल मोमा मिगेल अम्मा बावा बायला तन्नी फॅमिलीज फुल जॉईन जाल्यांची मस्त धन्यवाद. आणि आज मिगेल मोमाल बर्थडे. सो मोमाका हॅपी बर्थडे मोमा. तुगेल ब्लेसिंग्स केन्नाय आमकां जाय. हरे कृष्णा. हॅपी बर्थडे महेश. आशीर्वाद. मस्त खुशी जाता सर फॅमिली कोटू पळोवन. मिगेल अम्मा यस तशीची गायत्री आणि गौतम तुमका उल्लोचा असला तुमगेल अनुभव सांगेत तुम्ही. ग्रीष्माकंतू उल्लोचक असाजी मस्त पुरो विषय सांगो असं. ग्रीष्म बागिरल्ले आम खुशी जाल्ले पूरा फॅमिली ಒಟ್ಟು जाम ತೀರ್ಥಂಡಿಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ जाल्ले. आम पूरा जन मेळ्ळो 2 वर्ष जाल्ले. आमगे तुला तुमगेल निमित्त एटलिस्ट आम पूरा जन मेळची तशें जाल्ले. मस्त खुश जाल्ले आमकां. घरांत एक तेरू आयले. मंगळूर तेरा वच्चे जाईन 2 वर्ष तुला ना घरांत तेरू केला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद गायत्री. तुगेल निमती आमकाय फॅमिली ಒಟ್ಟು जावन हंगे तेरतांडले आमी तुगेल घर कಡೆ. मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त क्रिएटिव जावन तुम्ही मस्त दिवस दखून एफर्ट्स काणो रहतू. मागीर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन विग्रह पुरा चंद कोन केला. थँक यू व्हेरी मच. मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. थँक यू तुमका. थँक यू आमका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला. थँक यू सो मच. हरे कृष्णा. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. आता मी तशीची मुखार वच्चे आमगेल प्रोग्रामाका. हरी बोल. रथा ಒಟ್ಟು ಒಚ್ಚಿ ಮಳಾರಿ ಕೈ आमकां रथ मेळटा पण रथा मुखारी रथा मागशी ಒಚ್ಚಿ मळारी वैकुंठाचे विष्णूले तेगेल वैडूर्य कितलोच पळय त्या स्थान मेळ्ळें तितले भाग्य मेळटा कय. कितले मॅजिकल पळय नवा कलियुगांतू जगन्नाथ इतली कृपा करतास. आणि आता मुखासिताची जगन्नाथाले लीला मस्त विशेष म्हणला म्हणजे ताज देवस्थान जगन्नाथाले देवस्थाना लागीं मस्त देवस्थान आसा पळोवच्याक. एक देवस्थानांतू मस्त सकड प्राचीन जाल्लेले एक प्रसंग आसा कशी कसं नाही म्हणलेला. आता तांतुले एक देवस्थाना ಬಗ್ಗೆ सांगूक आमकां साक्षी गोपाल म्हणलेले ಬಗ್ಗೆ सांगूक आम्ही कामाक्षी कामत आणि मीरा किणीक हरे कृष्ण महामंत्र सांगतो आपया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कामाक्षक्का. हरे कृष्ण मीरा. औरिसा अंतू आम्ही सक्कट जनान पळोवपाक गेलेले मस्त देवस्थान आसाची. मीरा कामाक्षक्का म्हाका काणी ऐकू का म्हणजे तसं. हो वय वे मीरा खंयची काणी. ते कटक पट्टणांतू आशिल्ले श्री श्री साक्षी गोपालाले काणी. हो वय वे राब हांव सांगता. एक पंता विद्यानगराचे एक वृद्ध ब्राह्मण आणि युवा ब्राह्मण तीर्थयात्रे म्हणून वृंदावना वताची. वृद्ध ब्राह्मण युवा ब्राह्मणाल सेवा मनोभाव मेಚ್ಚುನು ತಂಗೆಲೆ ಧಾಕ್ರಿ ದುವೇಕ ವೃದ್ಧ ಯುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೊಟ್ಟು ವರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಮುಖಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತಾಚಿ. ಜಲಾರಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತರಿ ದವನ್ ब्राह्मणों वापस वृंदावना वचनो या पूरा गोपाल जी ले सांगता. गोपाल जी साक्षी दिवसा म्हणून विद्यानगरा युवा ब्राह्मणालोट येताची. तशी जावनो गोपाल जी साक्षी गोपाल म्हणून प्रसिद्ध जाताची. कामाक्षक्का तशेल्यारी साक्षी गोपालाले देवस्थाना कटक पट्टणांतू कशी आयले. राब सांगता. मुखार सुनो विद्यानगरा रायू ओरिसा रायू पुरुषोत्तम देवाक जगन्नाथ देवाल कोयर करतलो म्हूण सांगून अपमान करता. आनी तांगेले धुवेक ओरिसा रायालुटू वरडीक कोण दिवच्याक ऐकना.
मागीर ओरिसारायू जगन्नाथ देवाचा हाय घेवन विद्यानगराराया सोलसिता मागीर मग तसा मागीर ओरिसारायू कटक श्री साक्षी गोपालाक कटक पट्टणंतू स्थापन करताची. हरे कृष्णा. श्री श्री साक्षी गोपाल की जय. श्री श्री साक्षी गोपाल की जय. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरि बोल. कामाक्षी मीरा मस्त लायक जाल्ले साक्षी गोपाल काणी. साक्षी गोपाल पळया साक्षी दिवच्याक देव खुद्द जावन वृंदावनादकून विद्यानगरा चमकून वतस. थँक यू मीरा कामाक्षी. हरि बोल. नेक्स्ट आम्ही अपास खेळया आत मस्त जन आमचंच येता कित्याक म्हळ्यार आमी ऑलरेडी येता मस्त चेडवांनी येवन मस्त सकड विशय सांगिल्ले तांचे स्पिन विलांत आसा. पळयात कोणाले सान्वी पै रेडी वे तुगेलें नांवार स्पिन करच वे विलो सान्वी पै. हरि बोल. Name of Subhadra Maiya's chariot. Magutna Mataji. Atta Mataji ने सांगितलं. Okay, one more will do. Okay, one more. एक अपास एक पट्टी स्पिन करताची. Ready? Charioteer of Lord Jagannath. सारथी जावाल के पळया रतारी सारथी असं रक्षण करताल असाची कावलगार असाची कितली नमुने जगन्नाथाल रथ पूरा विशेष अस जगन्नाथ म्हळ्यार चॅरिटी. ओके ऑडियन्स पोल घेवया सान्वी. दारुका. वही दारुका चॅरिटियर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. सान्वी आता अनेकला नाव काढी तूच सिलेक्ट कर. कोणेय जाता तुगेल फ्रेंड्सय जाताची. पार्टिसिपेंट लिस्ट दाखवून सांग एक नाव. सांग सान्वी. सनया. कोण? सनया. हंग ऑनलाइन का सान्वी तानी पार्टिसिपेंट सांगतो. असवा म्हाका नाव मेळटा ना. सनया पै म्हणून. सनया पै म्हणून. सनया पै. ओके असं. ओके वे सनया रेडी वे. सनया रेडी वे. वय माताजी. ओके स्टार्ट. म्हाका दिसता जगन्नाथाके कळकाची की म्हण पुरा जनाची आन्सर. अपास जगन्नाथ हें रबेता असो. नेम ऑफ सुभद्रा मैयास चॅरियट. कोणी सांगता वे ऑलरेडी एक माताजीन सांगिल्लो असो. आनीक एक हिंट दितात आनी गूगल पळयलेले होमवर्क केले म्हणले गेम जाताची. कोणी ट्राय करता वे. नंदांबिका. यस माताजी. नदंबिका. वेरी नाइस माताजी. हरि बोल. हेमा माताजी. ओके सनाया अनेकले कोण सिलेक्ट करता मग तूच काढी पार्टिसिपेंट लिस्ट दाखवून. ग्रीष्मा कामत. ओके ग्रीष्मा रेडी वे. वय माताजी रेडी. ओके रोटेट करताची. लॉर्ड जगन्नाथ बलदेवा. हरि बोल. फुल झुमारी पट्ट म्हणून आन्सर केले ग्रीष्मान. हरि बोल. ओके ग्रीष्मा अनेकला सिलेक्ट करी. व्योमराव. I just guessed Grishma. So sweet. Okay, Vyom ready वे व्योम. वय माताजी. ओके व्योमाल नावारी स्पिन रोटेट करूया.
sorry, we'll spin Korea. Who is known as Namacharya in Gaudiya Vaishnava Sampradaya? Ammaste. Okay, Priya. Okay, Priya, next select कर Priya निकल now. Okay, wait, एक मिनट. वापस एक बार spin करिया. How many wheels are there in Lord Balabhadra's chariot? Guess करे था. 24. 24. Okay. अनेक guess करे. 14 की मोड. 14. Haribol, perfect answer. 14. अम्मा नाने आउस नाने पुत्तन discuss करनो correct जन 14 मल्ले. Haribol, correct 14. अनेक लाग एक select कर व्योम. कोणे जाता? सिद्धांत. कौन? सिद्धांत. रेडी सिद्धांत? वही माता जी. Okay, Siddhant are now ready. Spin kariya. Who is known as Namacharya in Gaudiya Vaishnava Sampradaya? मस्त नामाचार्य, मस्त नाव घेतीलस. माताजी मागवत ना. Okay, we'll do one more. Name the king who wanted to deeply to have darshan of Neelamadhava. मला जगन्नाथाल दर्शन घेवच्या एक राया मस्ताश आशिल्ले ते कोण रायो? Audience poll घेवया वे सिद्धांत. ओके माताजी. Okay, कोण इंद्रद्युम्न महाराज. हरी बोल. पूरा चेंडू अंकई. इंद्रद्युम्न महाराज. आता मी गम्मत जाता असं चेडू ओलोट खेळताची तांगेल एंथुजियाझम की ओके माताजी नो वेरी नाइस. हरी बोल. सिद्धांत, ग्रीष्मा, व्योम, सनाया, सान्वी. हरी बोल. आता मी नेक्स्ट आता रथा चितली पुरा मी निमगिता आशिल्ली तांतू स्पिन द व्हील अंतू राइट. रथ कसं न्यायता कशी हाईट कंची नाव आणि म्हणून आमकां आत्मना करूक आमी वल्लरीक आपोया. वल्लरी किणी आमकां तो सांगून दिता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज हांव तुमकां जगन्नाथ, बलदेव आनी सुभद्रा मैया रथा विशीं थोडी माहिती सांगता. Valerie, you can share your screen. चिक मागशिवस Valerie, you not video adjust करी. camera adjust करी. आज हांव तुमकां रथा विशीं थोडी माहिती सांगता. तुमकां तसव्या जगन्नाथाल रथा नाव नंदी घोष. तशीची बलदेवाला तलध्वज आणि सुभद्रा मैयाला देवदलन. जगन्नाथाल रथा हाईट 44 फीट, बलदेवाल 43 फीट आणि सुभद्रा मैयाला 42. जगन्नाथाल रथांतू 16 चक्र सांची. बलदेवाल रथांतू 14 आणि सुभद्रा मैयालांतू 12 चक्रा. जगन्नाथाल रथ बन्ना तांबडे आणि हळदुवार. बलदेवाला तांबडे आणि पाचव्या आणि सुभद्रा मैयाला तांबडे आणि काळ्या. तुमको तसव्या जगन्नाथाल रथ सारथी दारुका. मताली बलदेवाल रथ सारथी आणि सुभद्रा मैयाला अर्जुन. जय आणि विजय जगन्नाथाल रथ द्वारपालका. नंद आणि सुनंदा बलदेवाला आणि गंगा जमुना सुभद्रा मैयाला. एक रथांतू 4 घोड सांची. तांगेल बंड गोतस्व्या जगन्नाथाल धव घोडा काळ्या बलदेवाला आणि सुभद्रा मैयाला तांबड घोडा. तेरू तांडूच राजवकय नावस. कसन म्हणू पळी आम्ही. जगन्नाथाला शंखचूड, वासुकी बलदेवाला आणि सुभद्रा मैयाला स्वर्णचूड. रथाचे रक्षण कोण करत म्हणून गोतस्व्या जगन्नाथाल रथ रक्षण स्वयं गरुड देव करता. बलदेवाला वसुदेवा
आणि सुभद्रा मैयाला जयदुर्गा. आज हांव तुमकां रथा विशयी थोडीच माहिती सांगितली आणि की विंगड मस्त पुरा आसा. जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया. जगन्नाथ रथोत्सव की जय. हरे कृष्णा. ಹರಿ ಬೋಲ್ ವಲ್ಲರಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕಿತ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ನವ ಜಗನ್ನಾಥಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಳ್ಳುಕ. ರಥಾಚೆ ಬಣ್ಣ ಫ್ಲಾಗ್ ರಕ್ವಾಲ್ ಕರ್ತಲೆ ಪೂರ ಕಿತ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. हरी बोल. थँक यू वल्लरी. आता मी मुखार सोनू अपास रथ तांडूक कामाक्षिते वच्च्या मुलकिंतू आता कामा वच्च्या पुरा जनान कामाक्षिते रथ तांडू वच्च्या रेडी वे पुरा जन पुरा चेल्डू रेडी वे पचल रथ यात्रा. हरी बोल. श्रेया वैभवी असं ऑनलाईन. रसवती माताजी म्यूट आणतासा तुम्ही. हरी बोल. हरी कृष्ण माताजी. तुमगे रथ मस्त चंद असा आणि फुल लाइटिंग्स आणि जावन क्यूट असा. आणि ताज मागशी कसे की बॅटरी ऑपरेटेड शे दिसले म्हाका. बैकअप लाइट पावर बैंक. ओके व्हेरी नाइस माताजी. कामाक्षी तुझे बेंडील नाव कसं ना? कीर्तना गम्मजल वे रथ तांडूनु. हरी बोल. कितला ऐकून केलेलं माताजी. रासवती माताजी ती 12 अध्याय फुल्ल सांगता कीर्तना. कीर्तना ओके. कीर्तना 12 अध्याय सांगता. बालोत्सव श्लोकाय सांगता आमका म्हणलेलं असं. कामाक्षी न माताजी मिगल बेणीनीतली श्लोका शिकली माताजी. बेणीनीतले यातले श्लोक आहेत म्हणलेलं. व्हेरी नाइस. मस्त थँक्यू माताजी. तुम कसं सांगूस माताजी कसं शेअर करू का माताजी? ना माताजी खुशी जाल्ले. एक 4 दीस दुखून घरकडे एक संभ्रम वातावरण जाता सर. सकाळ संजे आनी कशें कोरयत आनी कशें कोरयत म्हणून तांगेल्या क्वेश्चन एंथुसियाझम आमकां आशिल्लें. तशी बारी संतोष जाल्ले. आमगे स्कूल डेजा प्रोजेक्ट पुरो उडकास जाल्ले. बारी खुश जाल्ली माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू. हरे कृष्ण. आम्ही आता मुखार सोनू आम्ही कावळी नामाचार्य कोण म्हणून एक स्पिंदाविल्लान ते क्वेश्चन आशिल्लें. ते पळोवया कोण कशी म्हणून आमकां सांगून दिवच्याक आमी आतां कनिका भट्टाक आपया. कनिका भट्ट आमकां सिद्ध बकूल म्हणलेल्या जगन्नाथपुरी लागीं एक प्लेस आसा ताजे बग्गे सांगून दिता. हरी बोल कनिका. ओवर टू यू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. जगन्नाथपुर इंटू श्री सिद्ध बकुल मने जागस. श्री सिद्ध बकुल श्रीला हरिदास ठाकुर हंगेले भजन कुटीर.
श्रीला हरिदास ठाकूर दिवसालो देवस्थानात चक्र पळून 3 लक्ष जप हरिनाम जप करत असली काही तांका मेलूक दिवसालो चैतन्य महाप्रभू मेलू येतशिली काही तेरान चैतन्य महाप्रभू कसन म्हणाले तांगे एक सावध देव का म्हणून त्यांनी जगन्नाथ देवाला महाप्रसाद दाटून थंय वयताचे ते वयतशे ते खोल्ले बकुला रूप चित्ता तंतु मस्त सावध म्हणजे तशे लायक हो लायन हो रूप बकुला रूप चित्ता मस्त सुवट्टा हरे कृष्णा मग दिसतं तांगेले इंटरनेट चिकी हें जाल्लें का डिस्कनेक्ट जालें की म्हूण हरि बोल सिद्ध बकुल कनिका ओके सिद्ध बकुल म्हळ्यार आत्मा कनिकान सांगला बणके थंय एक रूख आसा त्या रूख महाप्रसाद जगन्नाथाले दांतून तांगेले दांत घासूचे टूथब्रश तांगेले जगन्नाथाले त्या घालून थंय वयताची महाप्रभू तेदन ते व्हडली रूख जाता बकुल आनी ते सिद्ध बकुल म्हळ्यार थंयची त्यांच्या प्लेसार बसून नामाचार्य हरिदास ठाकूर तांणी जप आनी केलेलो आसा त्या रुखाले जन्म सिद्ध जाल्ले निमित्त ते सिद्ध बकुल म्हणून प्रसिद्ध जाता सो हे सिद्ध बकुलाक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा जगन्नाथपुरी वच्चे आमी खंडीत जावन हे सिद्ध बकुला वचून थंय बसून जप करका म्हूण पुराजनाला विनंती करताची मुखार आसताची आमी प्रोग्रामांतू आतां वापस आमी आनेकलाल घरकड वचया म्हाका कशी जातास म्हळ्यार आमी फेस्टिवलांतू जावन आसतना गणपती चवथी वेळार आमकां एक टार्गेट सांजे पुराजनाल घरकड वचून गणपती दर्शन करचें तशीच आज पुराजनाल घरकड वचून जगन्नाथाल दर्शन करून आतां एक मस्त मिस जातास कसं म्हळ्यार प्रसाद हें वर्च्युअल पूरा ओके वर्च्युअल रथयात्रा तांचे वर्च्युअल दर्शन बट वर्च्युअल महाप्रसाद आसपळ्या वचून तसल वापस आमकां पुराजना तसल एक टायम येवो म्हूण पुरा देवाला मागताची आमी नेक्स्ट रथांक रथ तांडूक आपोया वल्लरी किणी तांगे ते वच्चे आमी पुराजनान वल्लरी किणी आणि फॅमिली हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल माताजी चिक रथा क्लोज अप दाखयतावा हरि बोल माताजी तुमगे रथ मस्त चंद आसा सांग डिटेल तेवे तुम्ही घेतला तांतू जस्ट ते क्लोज अप आर जस्ट वन रफ करा माताजी हाँ
कितले लायकून तुम्ही सान डिटेल्स तेवे तंतु मनांत कोरनु केल्लेलस माताजी मस्त एफर्ट घेतलेलस ऍक्च्युली जगन्नाथाक श्रृंगार करची म्हळ्यार क्षत्रिय रायाल म्हणके म्हळ्यार वैडूर्य पूरा कितली घालल्यार पावना कितले आमी देवाक श्रृंगार करता पळय तितली मटा कांती आमगेले आध्यात्मिक जिवनांत येता जगन्नाथ श्रील प्रभुपाद म्हणटाची मस्त स्पेशल जगन्नाथाल श्रृंगार करचे न्ही म्हळ्यार पुरा तुम्ही कितले लायकून कितले एक भक्तीन हें केल्लेलस माताजी मस्त लायकस माताजी तुमकां सने शेअर करूस माताजी हरी बोल हरे कृष्णा माताजी आमकां ऍक्च्युली इतले बॉम्बेंत राबून रथाचे आनी तितले कसं नाही गोत ना या फर्स्ट टाइम आमी तितले पुरा गोत जावचे आणि जगन्नाथ ऐकला मातशे आमकां कृष्णालेची एक अवतार घेतील म्हणून गोत नाशिल्ले बट आमकां हाजे निमित्त पुरा कळ्ळें की कशी जगन्नाथान तू पुरा हे आसा म्हणून तितले व्हड देव म्हणून हरी बोल माताजी मस्त मस्त धन्यवाद राजनाके हरे कृष्ण नेक्स्ट अम्मी वल्लरी तेदकुनु श्रीकला पै हिगे वच्चावा श्रीकला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बस लायक जाल्ले श्रीकला तुमगे जगन्नाथ हांव अशी पळयत आशिल्लें लगी लगी तशी अशी जण दोलता आशिल्ली तांणी इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल लायक आसा तुमकां सने सांगू आसा माताजी थँक्यू सो मच हरी बोल श्रीकला 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 मस्त चंद लागत गेले तू हांव श्रीकलाल माव श्रीकला एक मिनिट तुम्ही स्पॉटलाइट घालताची भारत याव आओ हरी बोल माताजी श्रीकला मस्त चंद जाला गो रथ वापस दाखय गो श्रीकला आम कैस मस्त काम केला मुगो तुम्ही श्रीकला भारी प्रीतीन भारी चंद जाला श्रीकला पुरा जनल भक्ती ತಂಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೋನಿಫೈಡ್ या ಮೂಲಕ सो तेका केन्नाय उडगास आसता मस्त थँक्स श्रीकला आनी फॅमिलीक थँक्यू माताजी आतां पुरो जना कितले वेळ तवळ जकून बसल्याची म्हाका जोर पोटाक जाता आतांचे खातीर आमी सखीचरण माताजीक मुखार सोनो प्रोग्राम हें करूं रिक्वेस्ट करता सो हरे कृष्णा रसवती माताजी म्हाकाय जोर पोटा बूक जाता आसा महाप्रसादम म्हणलें कुडले अशें सांगिल्लें स्कीम देव बद्रीनाथांतू नाताचके द्वारकाधामांत वचून तांगेला अंगल घालून घेताके ಊರಿಂತ ವಚುನ್ ತಾನಿ ಕತ್ತಾಕೆ आणि रामेश्वरमांत वचून देव निद्दताचके
कशी वृंदावनांतू देवाल कृपा वृंदावनाची धुळीन तसकी तशीची जगन्नाथपुरींतू जगन्नाथल कृपा महाप्रसादांत आसा. पार्वती देवीने सांगिलस की महाप्रसादमा कंची जीवराशी तनी ग्रहण केल्लारी तांके भौतिक जगतदकून पार कोर येता. तशीची थोडेची आलोचन करायची आमके मानव जीवनांतू महाप्रसादाचे अनुग्रह मेळ्ळारी आमगेल जीवन सार्थक जाता नाही वा. आता ह्या महाप्रसादमाच्या तयार करची रीती ताजी वासरी विषयू आणि ग्रहण करची नियम सांगून दिवच्या येतासाची आमगेल उन्नती भट आणि ग्रीष्मा कामत तांकां पळोवया आमी. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ. वेलकम ग्रीष्मा आणि उन्नती. हरे कृष्णा. जय जगन्नाथ. ग्रीष्मा ग्रीष्मा आम्ही रथ तंडलनेवे गम्मत जलनेवे. होय मस्त गम्मत जल्ला. आता म्हाका पोटाक भूक जेतस. जगन्नाथान महाप्रसाद ग्रहण करयावे. जायत ग्रहण करच पुढे महाप्रसादा महिमे पळयावे. जगन्नाथाले भोग तयार करच वासरी मस्त विशेष आसा. भोग रंदप करचे आणि देव अर्पण करचे रीती जगतांतू तुका खंय मेळना. वासरींतू गंगा आणि यमुना म्हणून दोन्ही बाया आसाची. रंदप करूक हांतुले उदक उपयोग करचे. दुसरे खंयचे बांयचे उदक उपयोग करनाची. नित्य 1000 गॅलन कतल्यान उदक रांदपाक करताची. जलेरी दोन्ही बांयतू केदनाय उदक आसता. त्या स्थळांतू विघ्न काडू गणेशाक पूज करताची. वासरींतू 752 रन्ननी आसता. केदनाय रंदप्पन नवे तांबडे मत्ती बुरकुळंतू करताची. हंग रंदप करचे कसम विशेष म्हणून गोतसवे तुका. एक रन्नीरी एका वेळेक 7 बुरकुळो दवरताची. वयर दवरलेले बुरकुळू सुरई शिजता. रथयात्रा असो विंगड दिवस असो केदनाय रंदप करच प्रमाणू एकुल्याक त्या पुरा जना पावता. श्री लक्ष्मी देवी खुद्द जानू रंदप करताची म्हणलेले उल्लेख आसा. भोग अर्पण करूक वासरी दुकुनू गर्भगुडी वचवाटेगी यज्ञेश्वर महादेव आसाची. पखने अर्पण करचे भोग शिजनी मंजलेरी तांगेले दृष्टीन भोग गर्भगुडी वचपशी पुढे समशिजता. प्रतिवर्ष भोग तयार करचे वेळी उपयोग करताची. गौडीय वैष्णव संताची बरे उत्साहान देवाले महाप्रसाद ग्रहण केलेली तांका कृष्ण प्रेम अनुग्रह देता. महाप्रसाद ग्रहण करचे मस्त पद्धती आसा. त्यात ग्रीष्मा तू आमक सांगतोय. महाप्रसाद आम्ही कशी ग्रहण करची गोतसवा. ना मग गोतना तू आमक सांगतोय. महाप्रसाद मेळतरी आम्ही जय जगन्नाथ म्हणका. आम्ही नेलारीची बैसून महाप्रसाद ग्रहण करका. आम्ही उजव्या हातानं चिवाडका. दौलनी चमचा उपयोग करून राज्य. अपराध जायन तशी छंद करणो समाधानान खुशी मनान ग्रहण करका. मळारी या जायना ता जायना या नका ता नका म्हणूनच इतलुट पद्धती असावे
ग्रीष्मा. ऐक पन्नारी कसने सोनाची फुट कर जाऊ का. महाप्रसाद जेवण जतरी आम्ही सुरेख गोट घेता. महाप्रसादाची पुरे कण पोट्टाक वच्चू का. हा तू नेल जेवतण जेव जाड शिलकडे न चिधू का. महाप्रभून एक महाप्रसाद ग्रहण करू का भांगरा नियम सांगेल अस. प्रतीकाच घेऊच पशपुडा देवाले नाम घेऊ का. हरी हरी जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. पूर्ण जनाक महाप्रसाद ग्रहण करच्या आश जतस्वा. आमक महाप्रसाद ग्रहण करच्या अनुग्रह मेळ म्हणू जगन्नाथाला पाय पडया. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. महाप्रसाद की जय. हरे कृष्णा. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. हरी बोल. ग्रीष्मा आणि उन्नती मस्त छान कोण तुम्ही महाप्रसाद ग्रहण करची पद्धती आणि महाप्रसाद महत्व त्याची वासरीच विषय पुरा सांगून दिला चंद कोण. हरी बोल. हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा ग्रीष्मा. हरे कृष्णा उन्नती. हरे कृष्णा. हरी बोल. आता मी नेक्स्ट कार्यक्रमावरच्या अनेके मस्त चेडू आमगेला रथ रेडी कोण राखून बशील असची. रसवती माताजी आम्ही मुखार सुया आमगेल रथ पुलकोर्च कार्यक्रम. वै माताजी आम्ही मुखार सुया. आता आम्ही अपूर्व भट्ट ते योच्या. अपूर्व ते आम्ही पूरा जन नोटुकोनु रथ तांडू होच्या. हरी बोल. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. अपूर्वान ऍक्च्युली एक दिवस भितर रथ तयार रेडी केला. फुल झूम मारी एक दिवस भितरी. जय अपूर्वा. कसं सांगूस अपूर्वा. माताजी तुम्ही कसं शेअर करू का अपूर्वाला अन्ना कसं सांगूस. हरी बोल. मस्त थँक्स माताजी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिला का. ह्या पुरो आमकां नो एक्सपिरियन्स अशी मुखार मस्त कार्यक्रम करा. शिल प्रभुपाद की जय. सांगेल अनुग्रह माताजी. जय जय जगन्नाथ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. तुमगे लेक्तल सचिवा जॉइन जल्यांचवर रथयात्रा कोणी उन्नती करा. उन्नती. ओ हरी बोल. अक्का करते. हरी बोल. सो थँक यू व्हेरी मच. मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. हरी बोल. हरी बोल माताजी. आता मी अपूर्वा ते दखून विष्णू विभू तेवच्या. विष्णू विभू रेड्डी आम्ही तसची रथ तांडू का
हरी बोल माताजी म्हाका वर्चुअल म्हणू कळतना एक्चुअली पुरा जनाल रथयात्रा पळोवन फुल्ल त्यांची जगन्नाथ पुरी वच्ची तसलेची तशीच एक मूड आमी हांगा यात्रा अंतानी रथयात्रा करची त्यांची मूड येता आसा आनी विष्णू आनी विभू आर लुकिंग लायक पांडास ऑफ जगन्नाथ पुरी तशी दिसता सची हरी बोल माताजी तुमकां सने शेअर करूच माताजी हरे कृष्णा सगळ्यांकय हे आमगेले राजापूर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तन्नी पुरीचे जगन्नाथची सो आम्ही पुरे तांडील आस बद पुरी जगन्नाथ रथयात्रा म्हणून जगन्नाथ भावग्राही जनार्दना हे पुरी जगन्नाथ रथयात्रा तांडील म्हणके तो आमकां अनुग्रह करो तुम्ही पळयला पुरे जन तुमकां ते तांडील म्हणके भाग मेळ्ळो तुम्ही पुरे मस्त जन रथ कोण तांडीत भारी एक रथयात्रे संभ्रम जाता सर असल एक आमकां अवकाश दिल्लेल्याक भागवत पुराण कोंकणी टीम म्हाका मस्त धन्यवाद आभारी जावन आसा असल मस्त प्रोग्राम करता रब्बा आमगेल पुरे फुल्ल सपोर्ट आसा हरे कृष्णा माताजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा स्वाती माताजी कोणे रिलेटिव्स जॉइन जाला तुमगेला रीना कामत माताजी आस सर हरी बोल आवाज स्वाती योगेश बाप्पा हरी बोल यस पळयता लायक केला कॅमेरा ऑन केला तुमका मी स्पॉटलाइट हाडता प्रभू योगिता पळयता तुका तुम्ही कॅमेरा ऑन केला रे आम्ही तुमका स्पॉटलाइट हाडपाची एक मिनिट रीना माताजी प्रभू स्वाती योगेश बाप्पा
मग रीना माताजी मेळता नाचंदो तन्ने अत्त नाचिदिस ओके जय जगन्नाथ कितली गंमत नवा पुरा जन मस्त. कमी मस्त धन्यवाद जॉईन झालेला का योगेश प्रभुजी आणि स्वाती माताजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरी बोल आता मी नेक्स्ट विष्णु विभूते दकुनु अनिरुद्ध देवच्या अनिरुद्ध उडप ಅಂತ ಅವಳ मी मुलकी गेलीची आता ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ದकुನು ಉಡುಪ వచ్చే ಅನಿರುದ್ಧ ಅತ್ತೆ ಉಡುಪ ಅಂತ వచ్చా ರಥ ತಾಂಡುಕ हरे कृष्ण हरी बोल अनिरुद्ध अनिरुद्ध रथ कोण केलेला अनिरुद्ध डिझाईन केलेला फर्स्ट आम्ही कॉम्पिटिशन घाल्ले नाही सॉरी आम्ही रथयात्रा म्हणून डिक्लेअर केलेली तशीची फर्स्ट रथ पडलेला अनिरुद्ध हाल रथ हरी बोल अनिरुद्ध हा अनिरुद्ध तू सांगा ना पप्पा आणि तू आहे ओ व्हेरी नाईस सो क्यूट थैंक यू माताजी फॉर अपॉर्चुनिटी मस्त खुशदार मात्र ऍक्ट करता थैंक यू आम्ही खुशी जाल्ले अनिरुद्धाला अज्जाक बप्पम्माक आणि थैंक यू माताजी थैंक यू तुमगे पार्टिसिपेशन तुमगे आशीर्वाद थैंक यू थैंक यू माताजी थैंक यू हरी बोल ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅದ हरे कृष्णा अनिरुद्ध कोण तुमगे रिलेटिव्स आसाचवा कोण स्पॉटलाइट कोरकावा हरी बोल हा मी इथलं जन मात्र असायचे फॅमिली मेंबर ओके 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 थैंक यू प्रभु हरे कृष्णा धन्यवाद हरी बोल हरे कृष्णा जय जगन्नाथ नेक्स्ट मी सांग असताना तशीची आता वापस स्पिन द व्हील करूया ह्या पटी स्पिन द व्हीलान तशें पुरो विषय ಚೆಲ್ಡು అని ಒಂದು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಯಾವ ರೆಡಿ ವೆ ಚೆಲ್ಡು ಆನಮ್ಮ ಪುರ ಹೊಡ್ಡ ಓಕೆ ಅತ್ತ एक मिनट उन्नति रेडी वे वही माताजी ओके तू गल्लावर स्पिन करता ओके Name the deity of the Lord in Puri accepting service in sitting position. गोतना माताजी ओके आपास एक बार स्पिन करूया ओके Gatekeepers of Lord Jagannath's chariot. रखवाल करतले जगन्नाथ gatekeepers
हरी बोल. जय विजया. परफेक्ट आन्सर उन्नती. जय. उन्नती तू अनेकला सिलेक्ट कर. अनेकला नाव काढ. प्रार्थना. 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 रेडी वे केळू का? रेडी. हा विंगर दोघजण बलभद्र आणि सुभद्रा गेटकीपर सांगता. ओ ओके सांगू ऐकता मग बलभद्राला आणि हंगेल गेटकीपर्स. आता नेम द डायरी इन विच द लीलास ऑफ जगन्नाथ इज रिटन. ऑडियन्स पोल घेऊया प्रार्थना. ओके ओके. मदला पंचिका. व्हेरी नाईस. हरी बोल. मडला पंचिका. ओके ओके. हा प्रार्थना सांग प्रार्थना. नंदी घोषाचे कोण? नंदी घोषाचे जय विजय आणि हा बलभद्राले नंद सुनंद. नंद सुनंद. ओके व्हेरी नाईस. आणि सुभद्राले गंगा यमुना. गंगा यमुना. ओ जय जगन्नाथ. प्रार्थना आता मी कोणी होड्डांग सिलेक्ट कर प्रार्थना पार्टिसिपेंट्स ಅದಕ್ಕೂ. एक नाव काढी रॅन्डम जॉन. कंचे सांग तुला इष्टची लेख नाव सांग. क्विक क्विक. सखी चरण माताजी. ओके सखी चरण माताजी काही आम्ही खेळूया. अनेकला नाव काढ. सखी चरण माताजीना क्वेश्चन्स केलेले प्रार्थना नातला तांकाच दिवे तशीला. संदेश. संध्या. संध्या ईश्वर. संध्या ईश्वर. संध्या ईश्वर माताजी तुम्ही असं वेथई माताजी हरी बोल. ओके अनेकला नाव काढ प्रार्थना. मीराकिणी. मीराकिणी ती अंगेली बाल उत्सव ಹೊಡ್ಡಲ್ काढी ಹೊಡ್ಡಾಲ. बग्गी. उमेश किणी. उमेश किणी. उमेश किणी मम्मा तुमका तुम्ही असं वेतई हरी बोल. हरी बोल. नेक्स्ट प्रार्थना वन मोर ट्राय. हरे कृष्णा. एक मिनिट असायची. नाही हाव ज्योती किणीता मेगल ट्राय झालेलं तंतुल्याने हाव जॉईन केलं. ओ ओके माताजी त्यांनी खेळलेलं असं. अनेक नाव काढ प्रार्थना लास्ट एक पट्टी. श्रीकांतराव. श्रीकांतराव. श्रीकांतराव रेडी वे. तंकन माइक ना ऑडियो कनेक्टेड ना. एक मिनिट. माताजी सानवी सुनील. ओ व्योमन सानवी सुनील त्यावे जल्ला नाही सानवील जल्ला. सनया पै. सनया पै जल्ला. ओके आता आम करता लोकेशन आहे. ओके लोकेश मम्मा तुम्ही ते असची. ओके खेळ्या लोकेश मम्मा आम्ही स्पिन करची बा. ओके who is known as Namacharya in Gaudiya Vaishnava Sampradaya? हरिदास ठाकुर. हरिदास ठाकुर. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल प्रभु. वेरी नाइस. नामाचार्य हरिदास ठाकुर. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. आता मी अनेक एक देवस्थानाचे विषय पळोवया खंय तवळ मी साक्षी गोपाल ಬಗ್ಗೆ आमकां कळले. आता तोटा गोपीनाथाल ಬಗ್ಗೆ सांगूक हांव अन्वित शेणै आनी सिद्धांत शेणैक आपयता.
अन्वित शेणै आणि सिद्धांत शेणै. Over to Hare you. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Anvit. हरे कृष्णा. आजी आमने अन्वित तुमका टोटा गोपीनाथाले काण सांगतांची. टोटा गोपीनाथ स्वयं प्रकट विग्रह. यमेश्वर टोटांतू चैतन्य महाप्रभू केदने गदाधर पंडित तंगेल लोकोनु श्रीमद भागवतम ऐकूच्या कथा आशिलेंची. एक दिवस चैतन्य महाप्रभू महाभावारी कृष्ण खई म्हणून तंगेल हातानं न्याल म्हणतांची. तेदान तांका गोपीनाथाले एक विग्रह मिळता. महाप्रभू गदाधरांक या विग्रहात दिवन सेव करच्या आदेश दितांची. तोट म्हळ्यारी एक गार्डन और उद्यान. तश जानू टोटा गोपीनाथ म्हणून म्हणतांची. अनेक विशेष कसं म्हळ्यारी महाप्रभून दामांक प्रस्थान करतारी गदाधर पंडित प्रारंभ भावान दिसतांची. मस्त दुःखान तांका हुशार राशी जाता आणि मस्त सांज जातांची. देह बक्षता तशी जलल निमित्ती तांका राबून गोपीनाथाला सेव म्हळ्यारी चंदन लावचे माळ घालचे करू जायना. या सेव विंगडजनक दिव्या म्हणले तांची. मुखारी कसं जत म्हणत अन्वित सांगता. हा सिद्धांत सांगता. मागीर कसं जत मल्यारी 4 दिवस रात्री चैतन्य महाप्रभू मंगेलातून प्रकट जाऊन या तुझी गोरगमून म्हणताची. हेरदूसू गदाधर पंडित गर्भगुडी वचून पडले ताना तोट गोपीनाथ बैसूनच कलेयाची. देवाला आदान प्रदान किशस म्हणून भक्ताल गतीर देऊ बैसून साव स्वीकार करू तयार झालेची. सगळे जगतांतू या एकची कृष्णान बेशिले विग्रह. तोट गोपीनाथ की जय. गदाधर पंडित की जय. हरे कृष्णा. हरी बोल. हरे कृष्णा. ऐकून सांगितलं असं सिद्धांताने अन्वितान आमकां तोटा गोपीनाथ देव बैसून कशी भक्ताला दखून सेव करूक हें केल्लें. भक्ताल खातीर कशी देव कसन कसन रूप घेता म्हणून की चंद कोण चेडवान सांगून दिला. ॲक्च्युली सिद्धांता काल पेट्ट लागून ही इज इंज्युअर्ड जाल्यारय तो आजी करेक्ट जावन प्रॅक्टिसाक आयला आनी हाकाय सांगूक फुल एंथुजियाझमार उत्साहारी असची. अन्विताकय मस्त धन्यवाद. थँक्यू अन्वित. भारी लायकून सांगला तुम दोग जाणांनी. हरी बोल. जय जगन्नाथ. आत्ता मुखारची प्रोग्राम आमकां हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभुजी गाईड करताचे. हरे कृष्णा. आज आमगेले सौभाग्य आसा आमगेलो टू एक अशी एक विशिष्ट व्यक्ती आमगेलो टू आज आसा आनी तुमकां पुरा जाणांक गोत आसा हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी. तांणी गोवर्धन इको विलेजाचें टुरिझम आनी ताजें टुरिझम पार्टाचे डायरेक्टर जावन आसाची गोवर्धन इको विलेजांतू. तशी तांणी इस्कॉन चावपाटी टेम्पलांत मस्त काळ तांणी सर्व केलें आसा. तांणी 20 वर्ष दुखून यात्रा ऑर्गनायज करता अशी कार्तिक म्हयन्यांतू पुरा जनाक ओट्टून घेवन वचून थंग वृंदावनाचें यात्रा पुरा करता आसाची. मागीर तांणी तांगेर अंतू फुडें आसतना तांणी हांगा काम करता आशिल्लीं सावदी अरेबियांतू एक फार्मास्युटिकल कंपनीन तांणी काम करता आशिल्लीं. तर तशी आशिल्ली एक विशिष्ट व्यक्ती आमगेन सौभाग्य आजी तांकां स्वागत करूं. आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रभुजीक स्वागत करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हांव उतले सांगल्यार प्रभू बेगे सांगल्यार आमचो उण जाता. प्रभू इतले हांव सांगीन मात्र न्ही. आनी विशिश्ट जावन एक पॉयंट कसो म्हळ्यार भागवत पुराण कोंकणी म्हळ्यार एक ग्रुपाक फुल लिडरशीप जावन आमकां पुरा जाणांक गायड करता हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी. तशें आशिल्ल्या प्रभुजीक आमी आज वेलकम करूया.
Over to you, Radhakund Prabhuji. Hare Krishna, Radhakund Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Radhakund Prabhuji. मग दोस्तों प्रभुजी तुंगे स्पीक स्पीकर म्यूट करो कनाल वॉल्यूम सಣ್ಣ ಉಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಂಚ ಬ್ರೋ हरे कृष्णा मधुपति प्रभु तानी बीसीएस सच की म्हणो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट याच्या ताची मार घालले बाय बाय ओके जात मुरले प्रभु तशी म्हणा असला मी कंटिन्यू करूया आता ओके हरे कृष्णा जय जगन्नाथ इस्कॉनाच्या फर्स्ट रथयात्रा इंडियादकून भायरी सॅन फ्रान्सिस्कोन जल्लाला तेन्ना दकुनू विश्वाच्या पुरा सिटीजांतू आता पळयला आमी घरांतूची रथयात्रा मस्त विजृंभणेन आचरण करता आसाची तशी आमगेले कार्यक्रम मुखार व्हरताची नेक्स्ट आमी रथ पुल करू का व्योम रावल गरकडवच्या बेंगलुरांतू व्योमराव हरे कृष्णा जय जगन्नाथ आम्ही सकड व्योमरावल गरकडवच्या आता रथ पुल करूच्याक हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि बोल जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय मस्त धन्यवाद
व्योमराव तुगेल आनम्माक आणि तुमगेल रिलेटिव्हजांक हे जगन्नाथ रथयात्रा पार्टिसिपेट केलेलाक प्रिया तुम कसले सांगू असला री प्लीज सांग येता लास्ट मिनिट आमगेल ಸ್ವಲ್ಪ इंटरनेट ग्लिच आयला तशी आमक वापस रीजॉइन करता चिक्के प्रॉब्लम जाला मात्र ओके नो जले जगन्नाथ मस्त कृपाळु कसले प्रॉब्लम ओके हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे माताजी कृष्ण ऑपर्च्युनिटी दिलेला मस्त थँक्स तुमका नावानार आम्ही त्याग जण ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನೆ जगन्नाथ कोर्चे ऑपर्च्युनिटी मेळ्ळा आमका थँक यू सो मच थँक यू मस्त धन्यवाद व्योमरावन कसं केलं मला री व्योमरावन कसं केलं मला री तागेला खाराची रथ जाऊन क्रिएटिव्ह जाऊन केला तांतूची जगन्नाथ बैसोन रथयात्रा केला व्योमरावान आम्ही तर केन्नाय सांगूस की डायरेक्टर व्योमराव म्हणून इनोव्हेटिव्ह आयडियाज सो मस्त धन्यवाद मस्त चंद कोनु रथ केलं तुम्ही इनोव्हेटिव्ह जाऊन अशी काराची आम्ही कृष्णाला सेवेंत यूज करूया त्या मला दाखवून दिला आणि जगन्नाथ बलदेव सुभद्राले विग्रह चंद कोण कोरनु तांक बैसोन लायक कोण तुम्ही घरांत तुमगेला जगन्नाथाक स्वागत केला हरी बोल अशी भक्ती जीवनांत मुखार वचाची म्हण सांगून मागताची जगन्नाथा लागी आम्ही आमगेल कार्यक्रम मुखार सिताची आणि नेक्स्ट कडे आम्ही रथयात्रा करू वचा सेकड थँक्यू हरे बोल हरे कृष्ण व्योमराव वाला रिलेटिव्ह सांग उल्लोचा आसवा प्लीज उल्लोचा आस जला री प्लीज उल्लो येता कसले सांगू असला री मस्त खुशी झाली पळोवंक येवन धन्यवाद व्योमाले ग्रेट ग्रँड पेरेंट्स पिज्जनी पिಜ್ಜಮ್ಮ ಮಿಗೆಲ್ ಅಜ್ಜನಿ ಅಜ್ಜನಿಂಗ ಅನಮ हरी बोल माताजी ಮಿಗೆಲ್ ಮಾಯಿವರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಜಲೇची गायत्री रामन तांका एक्चुअली स्पॉटलाइट कर ओके ओके शुअर आणि कोणी रिलेटिव्स असावा ना माय मात्र ओके ओके थँक्यू कॅमेरा ऑन करतावा आम्ही गायत्री राम म्हणत आणि व्ह्यू म्हण गल्ला गल्ला हंग असत आणि ऑनलाईन असाची माताजी व्योमराव वाला पिज्जी के पळोनु सगळ्यांके पळोनु मस्त खुशी जाला तुमगेला आशीर्वाद सदा काळ आमगेल वयर अशी असो पण मागता असावा मस्त मस्त धन्यवाद तुमका हरी बोल अशी कार्यक्रमात येतार अभ्याची हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण कृष्ण माताजी हरे कृष्ण मये गायत्री मये हरे कृष्ण तुम कसले सांगू असवा गायत्री मये का गायत्री म्यूट अंत सच म्यूट अंत हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण थँक यू व्हेरी मच जय जगन्नाथ हरी बोल ओम आता आम्ही आमगेला कार्यक्रम मुखार सुया नेक्स्ट आम्ही वत्तासची अपूर्वा प्रभुल घराक रथ तांडूकर अपूर्वा प्रभू आणि फॅमिली रेडी जाऊन बसल्यांची अपूर्वा प्रभू हरी बोल जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वागत करूया आम्ही सकड रथ तांडून अपूर्वा प्रभू घराकडे हरी बोल Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, प्रवीण प्रभुजी तुमगे वीडियो स्टक जाला फ्रीज जाला प्लीज अपा स्टार्ट करूया अपूर्वा प्रभु हरे कृष्णा
इंटरनेट प्रॉब्लम असो पुरो आम्ही अपास अपूर्वा प्रभू लगरकड नेक्स्ट वचा आता ताजी पशी पुढे सॅनविल गरकड वचा आम्ही सॅनवी पाई आम्ही तुमगेल गरकड तसंच चकड रथ तुका हरी बोल जय जगन्नाथ सॅनवी रेडी जाऊन बसल्या सॅनवी आणि फॅमिली हरी बोल जय जगन्नाथ हरे कृष्ण सान्वी मस्त चंद कोरनो रथ कोरनो देवालय विग्रह कोरनो आज तुम्ही जगन्नाथाक तुमगल घरकडे स्वागत केला तेव्हा सान्वी नमक सकाळ सांगितलं की आमगे मिगल रथ रेडी आस माताजी आम्ही कोरी येतवा म्हणून हरी बोल मस्त उत्साहान तिने आमकां मेसेज घाली की रेडी आस रथ तू एक पिक्चर हे घालून सोडला आम्ही कोरी येतवा म्हणून चंद कोनो तुम्ही फुलान आणि डेकोरेट कोरनो लायट कोन केला तुमकां कसले सांगू असवा तुमगल रिलेटिव्स आसा जाल्यार म्हळ्यार स्पॉटलाइट कोरयेत तांकां ना माताजी अम्मा असवा सान्वी वय माताजी हांव उलयत आसा तुम्ही हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मस्त थँक्स आमकां जगन्नाथाले रथ पोर आमकां सौभाग्य म्हणलें हांव आणि ते पुरी जगन्नाथ वचून समेत आम्ही दर्शन घेवं भाग्य दिवं का देवान म्हणून घेता तुमगेले एक प्रोग्रामा निमित्त आमचं रथ सौभाग्य मेळ्ळें मस्त धन्यवाद माताजी जय श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा माताजी देव मस्त भावग्रही जनार्दन तुमगल डिझायर ऐकून ओगी तुम्ही पुरी धामा वचून तेगेल दर्शन घेवं तशें जातला हरी बोल सान्वी बेणी मा वय 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 माता कसं नाव श्रीलता हरी बोल हरे कृष्णा आज सकाळ दुखून तानी बैसून लायक करून रथयात्रा पूरा प्रिपरेशन आणि कोरनु लाय मस्त सकाळ दुखून बसली माता तानी ते करूक रेडी करूक आणि तुळसी माला घाला जगन्नाथ कोण केला अम्मान केला अल्वा हांव पळयला की तुवें लायक कोण गार्लँड करता एक वेळ अब्बाला गार्लँड करचे एक व्हिडिओ आशिल्ला वय माताजी तिक मस्त इंटरेस्ट आस पुरा विषयान हरी बोल हरे कृष्णा थँक यू सो मच हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण अशी म्हणता की जगन्नाथाक चंद कोण अट्रॅक्टिव्ह जावन डेकोरेशन केलेला आम्ही पळयल म्हण जाल्यार जगन्नाथाक आम्ही सकड मायाचे विषय विसर मत के आमकां त्या मायाचे अट्रॅक्शन विसर मत के तशी तुम्ही सकडाने चंद कोण तुमगेल रथारी लायक कोण जगन्नाथ अट्रॅक्टिव्ह दिसूका म्हणून डेकोरेशन केलेलं आसा जी
आणि आम्ही केन्ना ते अट्रॅक्टिव्ह जावन डेकोरेट जाला जगन्नाथ पळयता की आम्ही मायाच्या बले दखून भायर येता की हे श्रील प्रभुपाद स्वाम्यान सांगितलं असं. तशीच आजीच आम्ही नेक्स्ट रथयात्रा का अपूर्वा प्रभुल गरकड वचा. हरि बोल, जय जगन्नाथ अपूर्वा. यस, हरि बोल, हरे कृष्णा. Krishna Hare Krishna 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 Hare हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद प्रवीण प्रभुजी, सौम्या माताजी आणि अपूर्वा प्रभू का. प्रवीण प्रभू तुमचं सांगू असवा. भागवत पुराण कोंकणी टीमाका धन्यवाद आमच्या ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याका. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. अपूर्वा या रथ कोण केलेला? हरि बोल, जय जगन्नाथ. भारी छंद झाला. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद. हरि बोल. तुमगे रिलेटिव्ह जायल्यांचवा स्पॉटलाइट करू असवा कोणी असावा ना मतानी व्हिडिओ ऑन ना माताजी, व्हिडिओ ऑन ना माताजी. ओके मम्मी आणि असतात. ओके, मस्त धन्यवाद सगळ्यांके रिलेटिव्हजांके भाग घेतला जगन्नाथ रथ यात्रांतू. हरे कृष्ण. तशी आम्ही आता अपूर्वा प्रभू. हरि बोल. श्रेया आणि वैभवी तुम्ही ऑनलाईन असावा. श्रेया आणि वैभवी शणे ऑनलाईन असावा. ओके, लास्ट कॉल श्रेया आणि वैभवी तुम्ही असच लास्ट कॉल. ओके, सो अपूर्वा प्रभुल गरकड आम्ही आमगेलाजी रथाच्या पुल्लिंग कन्क्लूड केला. जाल्यार अनेक मुखारी कार्यक्रम आसा. आमगेला टेक अ ब्रेक कार्यक्रम अनेक बाकी आसा. ताजे पयस फुडें हांव हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू का ओके. सो हरे कृष्णा. टेक अ ब्रेक आमगेला कार्यक्रम मुखार वरू का श्रीमती माया नायक आणि श्रीमती विद्या पै हांकां आपयता आसावा. हरे कृष्ण. स्वागत माताजी तुमका. हरि बोल.
हरे कृष्ण हरे बोल. भारती पै माताजी असत ना. वय हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अच्छा तावळ तुम्ही चंद कोण सांगले भारी लायक कोण सांगले आमका कोणा होस्ट मस्त जनाक होस्ट कोरका म्हण दिसच्या पुरो मेगेल्या मणक्याची म्हाका तशी दिसल्या. मुखार तिका क्वेश्चन म्हळ्यार आता होस्ट कोरका म्हण दिसल्या ताजे नंतर तयार जावका सो तुम्ही एक फॉर्मॅट केलेलं आसा त्या फॉर्मॅटा प्रकार तशीच कोरका की आमकां थोडे चितान तू फॉर्मॅट तुम्ही ऍक्च्युअली ट्रेडिशनली केला त्या थोडे ते गावात रावतल्यांक थोडे अनानुकूल तसं कसले तांतू चेंजेस कोरेत की प्रसाद दवरचे जावो कसले नाल कॅण करचन तू कसले चेंजेस कोरेत की माताजी. वय माताजी प्रत्येक तांगेल घरांतू मालगड्यान कोरना येईल तशीच चुडी पुजी चोल नेवचे युजली गावांतू तशीच तांणी तांगेला कसं अनुकूल असतं ताजे प्रकार तांणी कोरेत. ಕೆಲವು घरकड नाल केळ दवरनाची ಕೆಲವು घरकड बरे साखर दवरताची आणि फ्रुट्स दवरताची तशी विंगड ಕೆಲವು घरकड पंकद आयकोन नैवेद्य दवरताची तांगेले अनुकूले प्रकार कशी कोरेत. मुख्य अंतू देवा वयर भक्ती भाव आमगेले चेतना आणि आमगेले डिटर्मिनेशन कसं आमगेले भक्ती विषय अंतू त्या मुख्य जाता खंयचे ರೀತಿ पूजा कोरेत. चुडी पूजा एक चूडी अगत्य जावका आणि तुळसी मात जावका तितले अगत्य जावका वर्लेल तांणी ಸ್ವಲ್ಪ एकड तेकड कसं ತೊಂದ್ರೆ ना. अनेक एक प्रश्न आणि निम्गे असं म्हळ्यार सेशन ते कितले वेळ असता आणि एक 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 जना पशी म्हळ्यार एक दोन होस्ट 3 होस्ट अशी करू साध्य की म्हणून. वय माताजी वय माताजी कितले जणांना मुखार येत होस्ट करचाक ऍक्च्युअली कितले होस्ट असल्यार तितले लायक होस्टाक स्पॉटलाइट करताची तशी ಒಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ चुडी पूजताना विंगड माताजी कीर्तन सांगता असताची वृंदाष्टकम सांगताची ताजे नंतर उंबराक चुडी दवरचे मागीर देवाक आरती देवा पळ्या चुडी दवरचे आरती करचे त्या पुरो दाखोवतानी मालगड्या चुडी दिवन पाय दवरचे हे पुरो आमगेले गांवांत चोलना येईल क्रम आमकां खुशी जाता. नवे जनाक ಕೆಲವು जनाक ಗೊತ್ತना हे पुराय आमगे संस्कृती हे पुरो पळयल्यार आमकां एक मना खुशी जाता. आमी आतां 2 वर्स ताकून आमगेले मालगड्या पुरो मेळ्ळेले ना ती अशी एक या नेवनार पुरो जन आज पळय रथोत्सव पळयतना इतली खुशी जाल्या सकड तांगेल फॅमिलीची आजी आजील तोंडार एक खुशी पडोन इतली खुशी दिसता. तशीच जगन्नाथ अशीच आमगेल चुडी पूजे अशीच विजृंभणेन मस्त खुशी सगळ्यान पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव विनंती करता. आणि जस्ट लास्ट कथामृत एक 10 मिनिट असता ಒಟ್ಟು अर्ध घंटे प्रोग्राम असता. थँक्यू माताजी. सगळ्यांक काही मेगेल्या म्हणके डाऊट आशिल्ले हांकां पुरा क्लियर जालें म्हण लेखता आणि मस्त जनान हांतू पार्टिसिपेट करता म्हणून हांवें भागवत पुराण कोंकणी तर्फे सगळ्यांक विनंती करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी मस्त धन्यवाद. मस्त इन्फॉर्मेशन दिले तुम्ही चुडी पूजे विषय. हरी बोल. आणि मस्त होस्ट बुक करतलींची चुडी पूजेका बी रेडी कोऑर्डिनेटर्स आता कोण नसता की कसं कोरका होस्ट म्हळ्यार कसला जस्ट जॉईन जावचे चुडी पूजे पळोवच्याक म्हळ्यार कसले म्हळ्यार क्लियर जावन आसका. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन. हरी बोल. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. थँक्यू भारती माताजी. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट कार्यक्रम मुखार व्हरकां हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभुजी कापयता आसा. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरि बोल. मधुपती गोपीनाथ प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राधाकुंड प्रभु ऑनलाइन आसवे वय ओके तो आम्ही आज आमगेल सौभाग्यत हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी स्वागत करू का. राधाकुंड प्रभुजी म्हळ्यार तुमकां पुरा जनांक गोत्त आसा. तांणी डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड टुरिझम गोवर्धन इको विलेजान आसाय. तांणी इस्कॉन चापाटीक मस्त काल दुखून सेवा करून आसाय. तशी तांकां मस्त मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसा तशी
त्यांनी तांगेने वन ऑफ द कोर हें कसन म्हळ्यार त्यांनी 20 वर्ष दुगून जैनाग ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನ್ ತನಿ वृंदावन कार्तिक महिन्यांतू वृंदावन यात्रा वृंदावनांत वर्ताची तशी मस्त मस्त सर्वीस त्यांनी करून आसा त्यांनी 1997 फुडें त्यांनी साऊदी अरेबियांत अशी फार्मास्युटिकल कंपनीन वर्क करता अशी ताजे नंतर त्यांनी थंगा साकून सोण गांवांत येवन कृष्ण भावनामृतान जॉइन जावन मागीर थंय दुखून पुरा चौपाटीक गोवर्धन इको विलेजाक पुरा सर्व करता असे प्रभुल बगे सांगल्यार आमी इतले सांगल्यार सोरना आनीक एक मेजर पॉयंट कसं म्हळ्यार आमगे भागवत पुराणा कोंकणीक गायड करता हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी येतात तशेंच प्रभुजी आमगे सौभाग्यताजी प्रभुजी आमगे लोटू आसा वेलकम टू यू प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी आवाज येता तुला वय प्रभुजी क्लियर आसा तरी सांजवाळ लोक हांव पळयता आसा हांव एक्चुली 6:30 जॉइन जाला तशी हांव पुरा रथयात्रा आनी पुरा पळयता आशिल्लो तरी सखीचरण माताजी राष्ट्रपती माताजी माधवी माताजी आनी लायक कोण एंकर कोण नाशिल्ली ती आनी एंकर कोण आसतात आनी काही संद कोण करता आसा ती माधवचरण प्रभू आनी एक लायक एक शॉर्ट प्रभुपादान कशी स्थान असताना त्यांनी रथयात्रा केली तांगेल घरकड्याची तांगेल अंगणांतू त्या विषयी उलयले आनी मागीर माया नायक माताजी आनी भारतीबाई माताजींनी ह्यांनी दोगांनी तुलसी महात्म्य आनी चूडी पुजूच्या हाजे विशयान थंय लायक करून उलयल्यान ती आनी चेल्डू आना इतलो संस्थान चेल्डू आना तांणी एक पार्टिसिपेट कर न्हू तांगेल तें एक एंथुजियाजम आसा उमेद तांगेली तांणी ती तांगेल आन अम्मांक तांगेल आजीक आनी बाकी पुरा रिलेटिव्जांक तांणी तें पास ऑन केलें म्हळ्यार ह्या रथयात्रा विशयी जनरली मस्त जाणांक गोतना आनी आमगेले GSB बांधवांतू जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय्या चड करून गोतना जाल्यार आमगेले GSB बांधव एक वर्स पुरींतू फुल ट्रेन बुक करून बॉम्बे देखून चमकलेली ती आनी थंय तांणी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तांगेलें दर्शन तांणी घेतलां जाल्यार चड आमकां डिटेल्स चड गोतना आशिल्ले पण आमी इस्कॉन आयल मागीर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय्या आनी सुदर्शन चक्र हाजे विशयान तूं चड जावन चैतन्य महाप्रभून हाजे विशयान सांगिल्ले निमती आमकां कळचें साध्य आसा रथयात्रा म्हळ्यार कशें जालें आमी आमगेले रथ ताणटाना आमगेले हृदयांतू आमी वृंदावन हाडचे प्रयत्न करतात जशी राधानाथ स्वामी महाराज म्हणटा ती म्हळ्यार आमगेले हृदयांतू मस्त पुरा अनर्थ आसा ती तें काडचे खातीर तो रथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय्या तांडिल्ले निमती आमगेल्या हृदयांतू तें वृंदावन वास वृंदावन येवचें साध्य आसा त्या करून आमी त्या रथ तांडूचो आसा आनी थंय इतली पुरा एक्चुअल रथयात्रा वेळार आतां आमी पळयता ती की रथ तांडिताना इतलो लोक आसता थंय जाल्यार कशी करून ते पुरा लोक प्रयत्न करता आसता की त्या तांचो रथ जो आसा तो कशी धोर न्हू देवा तांडू येता म्हणून तें पळयता ती त्या निमती सगळ्यांनी चिल्डवाना इतलें लायक करून रथ केला आनी म्हळ्यार पुरा तांगेल आशिल्ले घरकड कसं आसा हांव एक रथ पळयला तातूंत कोण की ताका चेडवाल एक सान कारस आसा ताजे वयर तांणी एक रथ केला आनी ताका पुरा धांकून आनी लायक करून केला तशें सान सान चेडवाना लायक करून कलरफूल म्हळ्यार पळयल्यार एक्झॅक्ट ते कलर कशे आसता जगन्नाथ पुरींतू ताजे येलो आनी रेड कलर त्या मेन रथयात्राचे कलर जगन्नाथ स्वामीला त्या कलर तांणी दिवन पुरा चंद करून केला ताजे आनी वेगवेगळे टायप रथ म्हळ्यार एक सान रथ आसा आनी मस्त व्हड रथ आसता तशी त्या रथा निमती म्हळ्यार चेडवांक एक कळटा की सान देखून चेडवां आमी ट्रेनिंग दिल्यार की तांगेल मनांत एक देवाल विशय करच्या एक उमेद येवन तांणी तें व्हड जाता तें कंटिन्यू करता ती म्हणून
तर ह्या एक भागवत पुराण कोंकणी ह्या एक लायक आमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. थंय आमगेले वेगळे वेगळे पुरा भक्तीचे अवयव आसा ती ते हांगा आमी ऑनलायनारी पळोवं येता. नाजाल्यार आतां आमी रथयात्रा करचे म्हळ्यार सगळ्यांक ಒಟ್ಟು करून रथयात्रा करचें जायना आशिल्लें. हे आमी पुरा कडेन वता आसा ती, दुबय वता आसा ती, बेंगलोरा वता आसा ती, मंगलोरा वता आसा ती, पुरा कडेन रथयात्रा चालू आसा. आनी आमचे गेल्यांक म्हळ्यार तेर आनी पळोवन अभ्यास आसा, रथयात्रा पळोवन अभ्यास ना. त्या निमतान तांकां एक रथयात्रा पळोवचें एक लायक करून तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेली आसा. आनी तांतूय मस्तू सिनियर सिटीजन जंय पळयता आशिल्लीं तांणी मस्तू उमेदेरी तांगेल्या नातवान नातीन रथ केलेले ते पळोवन मस्तू खूश जाता आशिल्लीं ती. तरी हें एक लायक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेली चेडवान पळोवचें आनी चेडवान लायक करून केलां. तरी आमी श्री राधा गोपीनाथ आमगेल्या हांगा इस्कॉन चौपाटीच्या आराध्य देवतालाक मागून घेतात की अशींची चेडवान मुखारी लायक करून उमेदेरी असल पुरा वेगवेगळ्या प्रोग्रामान तूं भाग घेवन तांणी पार्टिसिपेट करून तांगेलें जीवन तांगेलें आनंदमय जीवन तांगेलें आजो आजी हांगेलें जीवन पुरा उद्धार करता म्हणून आमी तांगेल्या राधा गोपीनाथ देवाला मागून घेता ती. थँक्यू फॉर एवरीबडी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमगेल्या बिसी शेड्यूलान ते आमकां थोडेच टायम हाजे बगे दिलेले बगे का. हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी की जय. हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज शिष्य जाना सर. हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. आणि राधानाथ स्वामी महाराज म्हणल्यार तांणी मस्त बुक्स बरयल्ले आसा. तातूंत एक बुक तुम्ही कोणाय वाचिल्ला जाल्यार एक फावटी तुमी वाचूंक जाल्यार जर्नी होम म्हणल्यार बुक कोणाय वाचिल्ला जाल्यार तुमी खंयच्याय स्टोरान तुमकां घेवन वाचची. भारी लायक आसा. हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच प्रभुजी. ओवर टू यू सखी चरण माताजी. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद प्रभुजी. आता कार्यक्रम चंद जावन अशी मुखार वचाक म्हाका देखून मस्त जनान आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. थँक्स तांकां एक थँक्स सांगताची. पुरा फर्स्ट ताची पयस फुडें पुरा रथ केलेले रथाचे ह्या स्पॉटलायटा घालताची व्हिडिओ ऑन दवरयाची. तुम्ही रथ केलेले पुरा जना व्हिडिओ ऑन दवरयाची रथाच्या स्पॉटलायटा घालताचे आमी आतां. या रथयात्रा करच्याक मस्त तुम्ही सहाय केलेलो आसा. सपोर्ट तुमगेले कॉर्पोरेशन दिला. या एक कार्यक्रम जावचा साध्य ना. ॲज अ टीम तुम्ही मस्त जावन आमकां सपोर्ट केला. पुरा आनंदांक चेडवांक मस्त मस्त धन्यवाद. तुमगेले उत्साह पळोवन आमकां कितली खुशी जाता आसा. हरी बोल. हरे कृष्णा. कोण पुरो रथ केला की तांणी व्हिडिओ ऑन दवरयाची स्पॉटलायटा घालताची आमी तुमकां दिसता सांगा. वल्लरी वैशाखिणी मुंबई, पार्थ मैथिली कामत सिंगापूर आत्मद ते रात्री जल तंका लेट नाईट की मिड नाईट आता जाल्यार इतले उत्साहान राखून बसल्यान तांणी तांगेल रथ जगन्नाथाक ते दवरन. अनिरुद्ध किणी दिसता सची तांगेल रथावटो. कामाक्षी आणि कामाक्षी बहिणी, अपूर्वा प्रभू, अपूर्वा भट, कनिका भट, व्योमराव सकड दिसता सच. आता कोण पुरा रथ केला की ऑन करायची व्हिडिओ. ग्रीष्मा इंडोनेशिया दकुन तांकां यात मिड नाईट. हरी बोल. आणि अक्का मेन जावन आमकां कोऑर्डिनेट केलेला का गायत्री कामत हांकां आणि सुषमा कामत
हांकां मस्त धन्यवाद सांगता आसाची. आनी टेक्निकल पार्ट देखून आमकां स्वाती माताजीन हेल्प केलेलो आसा. मस्त धन्यवाद स्वाती माताजी, गायत्री आनी सुषमा. थँक यू. फस्ट रथयात्राचे ह्या कॉन्सेप्ट सांगतना फस्ट गायत्रीला निमगेल की कशी करची ह्या रथयात्रा म्हणून. जत्तलो एटलीस्ट 5 जन पुणी करतलींच रथ म्हणून. तर म्हणाली ओके करताची, कसले प्रॉब्लेम ना. आता चेडू हांकां लायक गम्मत जाता, आमी करूया रथयात्रा. जगन्नाथ वेलकम करूया आमी घरकडे म्हणून मस्त उत्साह दिला. थँक यू व्हेरी मच. सुषमा काही मस्त थँक्स आमकां सपोर्ट करून कोऑर्डिनेट केलेला. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The transcendental vibration established by the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is the sublime method of reviving our Krishna consciousness. As living spiritual souls, we are all originally Krishna conscious. But due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by the material atmosphere. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, the material atmosphere in which we are now living is called Maya, or illusion. Maya means that which is not. And what is this illusion? The illusion is that we are all trying to be the lords of material nature, while actually we are under the grip of her stringent laws. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. When a servant artificially tries to imitate the all-powerful master, this is called illusion. In the polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature. But actually, we are becoming more and more entangled in her complexities. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Therefore, although we are engaged in a hard struggle to conquer nature, we are ever more dependent on her. This illusory struggle against material nature can be stopped at once by revival of our Krishna consciousness. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Everybody, chant. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। आज की आनंद की जय। एक सांगता की आम्ही कसं आमगेला देह तृप्ती खातीर करताची त्या मस्त टेम्पररी असता, मस्त वर्ष नंतर तुम्ही पळयात आम कुडगास असना मेमरीन तेना देहा खातीर कसले करचेशील आम्ही जलरी आम्ही आत्मान तशील परमात्मा खातीर कसले करता की तांतू मस्त परमानंद आस, आनंद आस, संतोष आस आणि त्या आमगेल परमनंट एसेट जन्म जन्मांतरांतू आमगेलो टू असता तांत आमके एक मस्त एक तृप्ती मेळटा आणि त्या आत्माक तृप्ती दिता। तशीची आम्ही सक्कड ಒಟ್ಟು जावन वरिष्ठ वैष्णव तांगेला गायडन्स अंडर मस्त अशी देवाल कार्य करची तशी जावो आणि भक्ती मार्गारी आम्ही सक्कड मुखार वच्ची तशी जावो म्हणून श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शना लागी मागताची आयची या कार्यक्रमाक आम्ही विराम दिताची आणि अशीची मुखार सुनू नवे नवे कार्यक्रम नवे नवे परबे ओटू आम्ही ओटू जाव्या। हरे कृष्ण वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। रसवती माताजी रथोत्सव जाल्ला आणि नवे कार्यक्रम आवट आम्ही नवे नवे ऍक्टिव्हिटीज आवटू बालोत्सव चेडवालन आनंद मालोटो आम्ही वापस मेळया। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हरि बोल। सक्कडांके मस्त धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। प्रभुपाद की जय।